मोरनाक बेयानी काय ना आनी एक 5 वर्सां वाचल्यार बरें जालें पूण मेल्यार येवण न्ही अशी अशी पिडा आयल्या पूण हांव तयार आसा म्हणटा तांकां रेडी करचें तांकां तयार करचें करेक्ट ते एक मस्तू इम्पॉर्टंट करेक्ट कडेन हांगा एका मेटान एका पांयान तयार रावतात अमेरिका येवंक तुजे कडेन ग्रीन कार्डय आसा तूं हांगा रावी येत परमनंटली तूं पुरो सोडून पाटी येता वय म्हाका हांगा रावंक जाय पूण भोवशें म्हाका देवाक मोन ना हांगा रावचें सुकेली येवन आतां हें मुखार मस्त जाणां म्हणटालीं तूं एकलेंच आसा कॉंग्रिगेशन ना तुजे ओटू ग्रूप ना कांय ना काले म्हूण सुरू केलें कॉन्ट्रॅक्टरी म्हणटालो अळे तें अमेरिका नाही हें इंडिया ओके तूं रावल्यार रावून तेतलें हें तुजें काम जावचें ना हांवें सांगलें ना इंडिया अमेरिका बरी जाता कित्याक म्हळ्यार म्हजे पयशे न्हय हप्त्या केकांनी सदनाची जिनी कार्मेल कॅफे हप्त्या केकांनी सदनाची जिनी कार्मेल कॅफे कार्मेल कॅफे कार्मेल कॅफे अ सिप फ्रॉम द कप ऑफ लाईफ कार्मेल कॅफेच्या सर्वीक्षकांक म्हजो प्रणाम हांव तुमची होस्ट लिझा रॉड्रिगज मरण मनशा जिवितांत एक निश्चित विषय थोडे पुटी खालन जाता आमकां पिडा येता मारणांतीक पिडा येवन वळवळोन हातुळणार पडोवन कश्टोन मोर्चेतले संदर्भ आमकां येवंक पुरो कुटुंबाच्यांक मोगाच्यांक आमकां तांची सेवा करूंक जाय पूण आमकां तांची कशी सेवा करची तांकां कशें तांच्या गरजांक पावचें म्हणलें कळनातल्या वेळार आमी कश्टांक सांपडटा आनी असल्या कश्टांच्या वेळार आदाराक येवचो एक संस्थो आसा तो आवे मरिया पॅलिएटिव्ह केअर वामंजूर आनी आज आमच्या ह्या संवाद कार्यक्रमाक आवे मरिया पॅलिएटिव्ह केअर हाची संस्थापकी जावन आसची डॉक्टर लविना नोरोना आमचे सवे आसा तर सर्व आमच्या वीक्षकां तर्फेन आनी आमच्या कार्मेल कॅफे टिमा तर्फेन डॉक्टर लविना तुमकां ह्या संवाद कार्यक्रमाक हांव स्वागत म्हणटा देव बरें करूं सबार तेंपात तुमकां आपयचें म्हणचें तो आमकां फायनली हा संदर्भ येवन पावला तर पयल्यान पयलें तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आमच्या एका इन्विटेशनाक तुमी ओके म्हणून हांगासर तुमी आयल्यात तर मॅम तुमकां पयल्यान हांवें सवाल विचारचें जाल्यार हे पॅलिएटिव्ह केअर म्हळ्यार काले हे कोणाक गरज पडटा हाचे विशीं दिल्यार आमकां सांगतात गे पॅलिएटिव्ह केअर अशें कोंकणी अर्थ पालव जतन म्हणून ओके पॅलिएशन म्हळ्यार पालोवचें ओके उजो पालोवचें बरें पॅलिएशन ओके कन्नडान शामक आरैके म्हणटात अग्निशामक दळा तशें शामक आरैके लायफांत मस्तू कश्ट येतात थोडी पिडा आसा मारणांतीक आनी त्या पुरा पिडेक वखद ना थोडी पटी वखद आसल्यारय निमाणे हंत्यार दाक्तेरी सांगतात आनी कांय करूंक जायना तुमी घरा व्हरा म्हण सांगून त्या टायमार घरा व्हरून तांची जतन करची शाती लोकांक आसना सदांच जाणांक आसना आनी कॅन्सर आसल्या मारेकार पिडेन कितें जाता म्हळ्यार दूख कठीण आसता सो पेन मॅनेजमेंट हे पॅलिएटिव्ह केअराचें एक मुख्य ध्येय सो तें घरा करूंक जायना बीपी पळोवचें पडटा वखद कितलें जाय जें तें एडजस्ट करचें पडटा डोज चड उणो करचें पडटा जर तर ब्लड प्रेशर इल्लो उणा जाल्यार एक डोज स्कीप करचें पडटा सो तशें आसतना घरा साकरी करूंक ती कशें कश्ट सबार कॅन्सर बायलान गाय आसतात अल्सर्स जातात तोंडाचें कॅन्सर गळ्याचें कॅन्सर ब्रेस्ट कॅन्सर इवन कातीचें कॅन्सर मस्त नमुन्याचे कॅन्सरांत वुंड्स आसतात ते सादारणाचे गाय न्हय आमकां जावचे सुरी लागिल्ले कोयती लागिल्ले गाय 2-3 दिसांनी एका हप्त्यां भितर थांबतात हे गाय तांचे इम्युनिटी तांचे उणी आसता बिकॉज ऑफ कॅन्सर पिडा आसल्यावरूय त्या खातीर तो गाय दीस येता येता ती कशे डीप जावनूच येता थोडी पटी तांतूं पस जाता मस्त स्मेल आसता आनी तशें सोडलें जाल्यार किडी जावंक की पुरो सो तशें आसतना घरच्यांक ते मॅनेज करूंक तिके कश्ट सो दिसाक 3 पटी 4 पटी ड्रेसिंग करचें पडटा गाय नितळ करणं ताका बँडेज करणं नाजाल्यार तें आमकां थांबोवंक म्हळ्यार कंप्लीट गूण करूंक न्हय पूण आसा तितले दीस तांणी कम्फर्टेबली रावंक आमकां कितें करूंक जाता तें आमी करता आनी सदांच जेवंक खावंक कश्ट जाता आतां किमोथेरपी रेडिएशन आनी जाल्या उपरांत जिबेची रूच मस्त उणी जाता इवन डायलिसीस पेशंट्स किडनी फेल जाल्ल्या पेशंटांक डायलिसीस करतात क्रमेण तांकां सकाळींचें ब्रेकफास्ट दनपारांचें जेवण सांजेचें जेवण पुरा सकडी सिमेट केल्ल्या बरीच जाता ऑर्गाना मस्तपटी म्हणटात ऑर्गाना म्हणून मात न्ही जिबेक रूच ना सो रूच नातल्या वेळार आमकां सकाळीं सांजेर आनी दनपारां
शिमीट खावंक जायना Correct. एक पिटी ओडणी तिके जीब रूस आसना सो ते जाल्यार तांकां ओरड येतात तांकां मस्त कश्ट जातात ओके त्या वेळार आमी लिक्वीड डायट दिवचे पडटा तांकां खंयचे जाता ते आमी दिवचे थोडे पिटी तोंडांतल्यान खावंक जायना ताळ्याचे कॅन्सरांत आनी एसोफेगस अन्ननाळाचे कॅन्सर सो त्या वेळार आमी तांकां दुसरें घालें करचें पडटा ओके सो नाकांत ट्यूब घालचें पडटा या पोटांत जिजनास्टमी म्हणटात आमी पोटाक अशें ल्हानसो एक बुराक काडटा तुम ताचे भितर ट्यूब घालतात सो तशें करनी तांकां काण दिवचें पडटा खंयच्या रितीन जाता त्या रितीन तांकां आमी काण दिता तर एक डिग्निफाईड रितीन एका मनशाक जिवंक कित्याक म्हणून सांगल्यार मनीस जियेतना मनशाक गौरवान म्हणल्यार बरी जियेता पूण थोडे पुटे मरतना आमी म्हणटा एका मनजाती पास्ट जावन थोड्यांनी मरचें आसता कित्याक म्हणून सांगल्यार थोडे पुटे तांकां सेवा दिवचे तुमी सांगल्या प्रमाणे कुटुंबाच्यांक मन आसा तांकां तांची सेवा करूंक आमकां जाय आसता पूण आमकां करूंक कशें म्हणून गोतून नासल्या वेळार तांकां जाय पुरते सेवा आमच्यान दिवंक जायनासल्या वेळार असली शामक आरेख वा हे पॅलिएटिव्ह केअर येतले तुमचे संस्थे आमकां हेल्प करतात तर मॅम एक पॅलिएटिव्ह केअर कोडयाळांतले फर्स्ट पॅलिएटिव्ह संस्थो म्हणून सांगून सुरू केल्लो तुमी हे आवे मारिया पॅलिएटिव्ह केअर तर एक पॅलिएटिव्ह केअर सुरू करीचे म्हणून सांगून तुमकां खंयतून इन्स्पिरेशन मेळ्ळें तुमी हें कशें सुरू केलें मॅम हांव थोडी 12 वर्सां युएसांत आसली टीच करताली आनी विकेंड्सांक एक हॉस्पिसांत काम करताली पयलें हांव वॉलंटियर करूंक सुरू केलें मागीर म्हाका इतलें खुशी जाली की सोमारात हांव शुक्रारा हांव टिचींग करताली प्रोफेसर जावन शेनवार आयतार आमकां रजा शेनवार आयतार हांवें वॉलंटियर करूंक सुरू केलें भुरग्यांच्या हॉस्पिसांत ताचे मागीर व्हडांच्या हॉस्पिसांत म्हजें काम तांकांय रुसलें तूं कितें आमचे वांगडा जॉयन जायनाय म्हणून म्हाका प्रिपेर करूंक या क्लासीक पूण हें काम कितलें स्पिरिच्युअली आनी सायकोलॉजिकली मस्त रिवॉर्डिंग म्हण दिसलें पयशे चड नासले म्हणजे बिल्लां पुरो युनिवर्सिटी जॉब पे करताले पूण हें इल्लेशें मोतीक मस्त समाधान लोकांक मरना तणीर आशिल्ल्यांक मरणाक तयार करचें एक मिशन मिसांव तें मस्त खुशी दितालें देखून टिचिंग म्हाका खुशीच पूण हें चड रिवॉर्डिंग म्हण दिसलें सो तांणी म्हळें तूं विकेंड ट्रियाज कावन्सिलर जावन जॉयन जा म्हणून तशें हांव थंय जॉयन जालें जॉयन जावन हांगा रजेर घरा येताना क्रिसमसाक आनी थोडे फावटी समरांत येताली वर्साक फावटी घरा येताली येताना हांगा येवन ऑन्कॉलॉजिस्टांक मेळोवन आनी तुमी तुमच्या एंड स्टेजीक हांवें पॅलिएटिव्ह केअरा विशीं आयकल्लेंच अमेरिका गेल्या उपरांत इंडियेंत आसतना अशें एक फील्ड आसा म्हणूनच गुंतून सो थंय मेटांक हांगा प्रायमरी केअर हेल्थ सेंटर आसा न्ही PHC आसात तशें इतल्या किलोमिटराक एक पॅलिएटिव्ह केअर आसा एक हॉस्पिस आसा हांगा येवन येतना पॅलिएटिव्ह केअर घालें तें आमी तांकां वी जस्ट गिव अप ऑन पेशंट्स तें आमी तशें करना आमकां कितलें सादी जाता तितलें आमी ट्रिटमेंट करून येता हें जायना जाल्यार तें जायना जाल्यार आनी घालें म्हूण सांगून करूनच येता ओके मागीर तुमचें ट्रिटमेंट कांय फायदो दिनातल्या वेळार रिजल्ट दिनातल्या वेळार कितें करता दिनातल्या वेळार तुमी आमी तांकां आनी घरा व्हरा आनी कांय करूंक जायना आसा तितले तो तें तुमी घरात ते पळया म्हूण सांगून हॉस्पिटलान दवरना गी तांकां पेन मॅनेजमेंट कोण करता गाय तांचें ड्रेसींग आमकां दवल्या पुरो पेशंटांक आस्पत्रेन दवरूंक जागो ना ऍक्टिव्ह पेशंटांक मात्र एडमीट करूंक जाता एंड स्टेज पेशंटांक मरणाचे तरी रावल्यांक आमी हॉस्पिटलांत डिस्चार्ज करून जाता तितलें डिस्करेज करता हांव तांकां आमी म्हण तर ते पेनांत आनी परत तशेंच मरूंक सोडटात गी म्हणटा आमकां कांय करूंक जायना पॅलिएटिव्ह केअर म्हणून पॅलिएटिव्ह केअर हांगा ना तें पुरो आमकां पुरो पडना आमच्या आस्पत्र्यांक पुरो पडना म्हण सांगून तशें 2-3 फावटी रजेर आयिल्ल्या वेळार हांव हांकां भेटतना आनी थंय कितल्या समाधानेन आनी मस्त घनान मरण जातालें इन अ डिग्निफायड वे सो घरच्यांक बरें डिसिजन काडून गेले आमी तिकेशे पयलें ती एज जाले बेश्टे आनी 1-3 म्हयने किमो केली सो किमो आनी पेशंट ती म्हणटाली म्हाका and they are ready spiritually आत्मीक रितीन आनी सायकोलॉजिकली तांकां तयार करतना मरणाक भियानी कांय ना आनी 5 वर्सां वाचल्यार बरें जालें पूण मेल्यार येवून न्ही अशी पिडा आयल्या पूण हांव तयार आसा म्हण तो तांकां रेडी करचें तांकां तयार करचें तें एक मस्त इम्पॉर्टंट कित्याक म्हण सांगल्यार तुमचें काम हांवें खुद्द म्हज्या दोळ्यांनी पळयलां 15 वर्सां आदीं जेन्ना म्हजो डाडा सरतना एंड स्टेज कॅन्सराच्या पिडेन तो वळवळटालो आनी ताका तुमी खंयच्या रिती तुमी ताची साखरी केला आनी उरल्या पेशंटांक कित्याक म्हळ्यार आमी आवे मर्याक येवनच आसताले हांव तुमची सेवा हांवें तुमी खंयच्या रितीर तुमी कळल्या रिती कित्याक म्हळ्यार त्या वेळार उलपाली एकली
स्त्री थंयसर आसली, स्किन उलपोवन सगळें वचोन मस्तू बोबाडटली आनी दुखीन हें करतले, तल्यांक पुरो हाडणी तुमी पळयले तले एक हें आसा देखून तुमचें काम आमकां चिंतूंक जायना, कित्याक म्हूण सांगल्यार आमी सदां न्ही आमी आमच्या मोगाच्या मनशाक कितले साकरी केल्या रे, पूण थंयसर आयल्या उपरांत ती कितली शांत जातात, घरांत दुखीन बोबाटून आसतात, तांकां सोसूंक ते बळ आसना, पूण थंय पावल्या उपरांत तुमच्या सेवे वरवीं तुमी करच्या कामा वरवीं एका रितीन शांत जातात. म्हळ्यार फिजिकली दूख मात्र न्ही तांची, मेंटली आनी स्पिरिच्युअली, कित्याक आमकां कार्मेल गोड्यातून आमचे पाद्र्याप येतात, तुमचें टीम आसा, तशें तुमी सकट रितीन तांकां तयार करता आसतना एक बऱ्या रितीर ती ह्या संवसारांतून वेतात. आनी अशें म्हणटा आसतना कुटुंबाची जावन आमकां कान जाता म्हूण सांगल्यार ओके आमचो मनीस एका बऱ्या जाग्यार आसा, शांत समाधान संतोशान आसा म्हणटना आमकां एका रितीचें समाधान. तशें तुमी सांगलें तुमकां त्या समाधाना खातीर तुमी वेताल्यात, तुमी थंयसर तुमची सेवा दितना तुमकां ते एक समाधान भोगतालें भितर, सो पयशां खातीर तुमी सुरू करुना म्हणून. कित्याक म्हूण सांगल्यार हांवें मरे पॅलिएटिव्ह केअरांत इतलेच चार्जेस म्हणून तुमी काण घेनात. एक सेवे खातीर थोड्यांक तुमी फ्री जाल्यार थंयसर तुमी पळयला, तुमकां खर्च मस्त आसा, तुमी हें कशें हँडल करतात मॅम? आमचें बिल्डींग आमी हांव स्टेट्सांतून पार्टी आयिल्ली 2006 ओके 2006 इसवेंत नोव्हेंबर 2 पार्टी पावली. सो 2008 इसवेंत आमचें बिल्डींग रेडी जालें. सो बिल्डींग सुरू करतानाच मस्त रीण आसलें, म्हणजे ते इल्लेशे पयशे आसले, घर इकून, जागो इकून, कार इकून, मागीर रिटायरमेंट अकाउंट म्हजें हांवें ब्रेक केलें. ओके ते पयशे पुरो हाका गेले बिल्डींग. तुमी तुमकां खाली केलें पुरा ताचे खातीर? ओके खाली म्हण दिसाना म्हाका आतां पार्टी पळयतना. ओके पण त्या सिच्युएशनात ती सुरू करता आसतना तुमी हात पुरा खाली सुरू फर्स्ट केले? फ्लोर जावन सेकंड फ्लोराचे ओणद येताना हातान कांय ना. मागीर सयऱ्यांनी फ्रेंड्सांनी बरो एक बरो कॉन्सेप्ट कोणी हांव इल्लें दिता म्हूण पाती येवन दिवंक सुरू केलें. तशें दिल्लें आनी बिल्डींग पंताक पावलें. पण बिल्डींग कंप्लीट करतानाय आमकां एक 60-65 लाख रीण कॉन्ट्रॅक्टराक आसलें. ओके 2006 8 सप्टेंबर 8 आमी सुरू केलें. ओके आनी आवे मारिया म्हण नांव दवरूंक आनी एक कारण कितें म्हळ्यार त्या हांगा येवच्या पयलें पाटी येवन केलां करया म्हण भोगतालें म्हाका. पूण हेच्या पयलें एक हांव पुरो मरियल जाग्यांक मेरियन पिलग्रिमेजाक गेल्ली 10 दिसांचे. लूड्स, फातिमा, ग्वाडलुपे, स्पेन, आविला पुरो जाग्यांक युरोपाक. ओके सो तांचो सदांच मेरियन श्रायन्स. ओके मागीर इल्लेशें आविला आनी आसलें. सो थंय वेताना म्हाका हें खात्री जालें की वय हेंच काम करीचें म्हणून. सो पाटी येवन हांवें म्हज्या जॉबाक रेजिग्नेशन दिलें. सगळ्यांक या जॉब, सगळें हांगा एका मेटान एका पांयान तयार रावतात अमेरिका येवंक. तुजे कडेन ग्रीन कार्डय आसा, तुका हांगा रावी येत परमनंटली, तूं पुरो सोडून पाटी येता वय. म्हाका हांगा रावंक जाय पूण भोवशें म्हाका देवाक मोन ना हांवें हांगा रावचें. तशें ती मेसेज मेळ्ळेंत मागीर रिजायन करन एक 6 म्हयने रावली. म्हळ्यार म्हजें फ्लॅट आहलें, घर इकूंक आसलें, कार इकूंक आहलें, तें इल्लें पुरो. तो सेमेस्टर हांवें फ्री काण गेलो, शिकोवना, हॉस्पिसान मात काम करतालीं. तो पुरो एंड जाताना नोव्हेंबरान पुरा फिनिश केलें. तें पुरा काण घेवन हांगा पावलें. तशें मागीर इवन कॉन्ट्रॅक्टरांनी आमकां तूं स्टार्ट कर पूण पाटी पयशे दिताय न्हय म्हण सांगून वय दिता हांव खाण घेवन दावाना घंटीत दिता म्हण सांग. तशें 3-3.5 वर्सां लागलीं ताचें पे करूंक आमकां. पूण अशेंच कोणी येतालीं मुखार, एक पाटी कालें भोगतालें म्हण सांगल्यार सुकेली येवन आतां हें मुखार मस्त जाणां म्हणटालीं तूं एकलेंच आसा, हे कॉंग्रिगेशन ना तुजे ओट, ग्रूप ना, कांय ना, कालें म्हूण सुरू केलें. तुजे उपरांत हें म्हजें न्हय, हांव करलां सुरू केलां मात्र, तुजे उपरांत कोणी म्हणी मुखार सून व्हरतली. ओके सो म्हजेंत म्हणून हांव येताना व्हरूंक जायना. सो तें विथ दॅट डिटॅचमेंट आय स्टार्टेड. सो तशें जाल्यार आतां मुखार व्हरूंक की कोणाक तयार करचें पडटा आमी आमचे नंतर म्हूण सांगून. नाजाल्यार हें म्हजेंत आमकांत म्हूण सांगल्यार फॅमिलीचें न्हय. करेक्ट. सो 4 जाणांच्या पयशांनी सुरू केलें. म्हजें इल्लेसो वांटो मात्र तो खाली जाल्लो, मागीर पुरो उरलें आनी संबंद दर्शन वेलें. करेक्ट. सो त्या खातीर हें 4 जाणांचें अशेंच मुखार सून येता. सो पयशे कशेय म्हण येतात. एक पटी म्हाका उडास आसा ते जाल्यार आमचे कडेन 2 नर्सां आसलीं, दोगांच नर्सां आनी एक रांदपाक आनी नितळ करूंक एकच, ओट्ट 3 स्टाफ मात्र आनी हांव. ओके. आनी 3-4 पेशंट्स सुरवेर आमी सुरू करताना. त्या एका म्हयन्यांत सॅलरी दिवंक काही पयशे नासले. करेक्ट. 3,000 मात्र आसले बँकांत. ओके. सो आमकां सॅलरी दिवंक 29,000
गरज जाले त्या वेळार 4 जाणांक तांकां 4 जाणांक व्हडली सॅलरी नातली 2008-9 ते ओके सो अकाउंटंटांनी सांगलें खालें करताय ताचे पयलें इल्लें एक्स्ट्रा आहलें हांव घाल नंतर रावतालें ताका ना हाका ना इवन कॉन्ट्रॅक्टराक दिवंक ना 50,000 ट्रान्सफर करणं पुरो जातालें पूण त्या टायमार म्हजे कडेन कांय नातलें खालें करचें आतां 3 दीस मात रात सो कॉन्ट्रॅक्टर हांवें अकाउंटंटाक सांगलें 3 दिसांत 3 दिसांनी खालें मॅजीक जाता म्हण चिंताय तांकां सांगूंक जायना पडलें ती पुरो पापाची तांचे बड्यांनीचे भुरग्यांचे फीज जेवण पोटाक खायचे न्ही सो तांकां कालें करताय तूं खंयची दिताय की म्हण राव 3 दीस आसात न्ही 30th मार्च 31 मार्चाच्या म्हयन्यांत 30th एकलो मानेस्त कोण गी ताणें ड्रायव्ह करून मूड भितर येतालो ताच्या फार्माक गी खंय येतालो तो न्ही आवे मारिया शामाका पॅलिएटिव्ह केअर बोर्ड पळोवन तो सीदा कार येणें गुणावनी तशें म्हळ्यार कालें म्हण सांगून तें पुरो आयलो पळयलें बरें खालें करतात तुमी अशें पुरो करता म्हण कशें चलयतात डोनेशनांत आनी पुरा फीज काडूंक जायना सदां तांक ना कित्याक म्हळ्यार किमोथेरपी रेडिएशन आनी डायलिसीस मुख जाताना बोल्सां कोणायची मिडल क्लास आहल्यार ते दुबळींच जातात पुरा खाली जातात तांचे कडचे आमी कालें विचारचें सो कशें चलयतात म्हण अशें चलयता म्हण म्हजे कडेन सड्डनांत 30,000 मात्र आसात आज हांव हांगा म्हणून आयिल्लो न्ही बोर्ड पळोवन घालें गी म्हण सांगून हे दिल्यार काण घेतात गी कॅश म्हणून वय खंडीत काण घेता म्हण सो 30th 30,000 मेजून दिले ताणें हांव म्हज्या फार्माक वचून आसा मागीर मुखार हांव हेल्प करता म्हण ओके सो 30,000 आमकां काली 29,000 मात्र दिवंक आले 1,000 सडत मेळ्ळो सो तो अकाउंटंट म्हणटा कशें चिंतलें हांव चिंतूंक कितें ना म्हळें चिंतल्यार जायना म्हजें काम न्ही ताचें काम जाल्ल्यान तो सांबाळटा म्हण सांगून ताच्या मागीर अकाउंटंटीक दाळे म्हाका विचारनातलो कालें करता कालें म्हाका खंय म्हणीत हांव न्ही मेळटा म्हण धैर्य आसा तशें म्हळ्यार हांवें सडावत सडकणाक सांगून आसता हांगासर थोडी आमची संवाद करूंक आयिल्ल्या मनशां पैकी सडावत जाणां म्हणटा देवाचेर कोण बरवसो दवर न्हू नितळ काळजान उरल्यां खातीर कलें काम सुरू करता देव तांकां सोडून घालना म्हणून पूण हांवें सांगचें आसा आमचो रिमोट कंट्रोल केल्यार ताच्या हातांत आसता गे तो चलोवन व्हरता म्हण सांगून कित्याक तुमी सुरू केल्लें काम तुमी तुमचे खातीर तुमच्या स्वार्था खातीर सुरू केल्लें न्ही तुमच्या हातांतले पुरा खाली करना तुमी तुमकांच खाली केल्ल्या वेळार मात्र ताचे भितर कोणें बरी येत म्हण सांगता कित्याक म्हळ्यार खाली कोळसो जाल्यार मात उदा बरी येत तशें तुमी पुरा खाली केल्ल्यान देवान तुमचो हात सोडून घालूं ना मिराकल्स म्हणून आमी सांगचें आसा पूण मिराकल जावचें काय दाडा मनशांचें बरें मन कोणाय की बरें करूंक म्हणून मनीस मुखार सरता जाल्यार हाताक हात दिवन आमी वावरतना खंडीत जावनी अजापां घडटात सो त्या उतरार आमी एक आमची कॉफी काण घेया गे मॅम चियर्स टू यू तुमी काच्या कामाक सक्कड बरें जावन दी देव बरें करूं आमच्या कार्मेलगुड्याची कॉफी कशी आसा कार्मेल कॅफेची बरी आसा तर मॅम तुमचें एक मिशन तुमी 2008 स्टार्ट करतात US कम्फर्टेबल लायफ आलें तुमचे एक प्रोफेसर असो तुमचो हुद्दो आसलो तेन्ना पुरा तुमी सोडून येतात इतलें कम्फर्टेबल लायफ कित्याक म्हळ्यार USAचे सगळ्यांक तुमी सांगल्या प्रमाणे सगळ्यांचे ड्रीम ग्रीन कार्ड आसलें तेन्ना सकड सेटल जावंक ताजें सिटीजनशीप आनी पुरा आसचें एका सिट्युएशनार ते पुरा सोडून येवन पार्टी गांवाक येवन असलें एक मिशन एक 1 मॅन शो म्हणून तुमी सांगे तुमी सुरू करतना पूण आज तुमचो तो म्हणलो टीम आसा तर आतां तुमची सिट्युएशन 2008 to 2024 ऑलमोस्ट 16 वर्सांची जर्नी तुमची या 16 वर्सांनी जाल्ले चेंजेस कशे तुमचे टीम तुमी कशें बांदून हाडलें तुमी सुरू केल्या दोगां तेगा मनशांत पूण आज एक सिस्टमॅटीक सगळें चलोवन आसा सो तुमची जर्नी विशयान तितलेशें आमकां सांगतात गे मॅम आज आतां 2024 आमचे कडेन 22 जाणां स्टाफ आसात ओके 2 सोशल वर्कर्स आहात एक सुपरवायझर एकलो ड्रायव्हिंग करता 2 हाऊसकीपिंग नितळाय सांबाळून स्टाफ आसात 2 जाणां किचनांत रांदप पाणी करूंक आसात आनी उरली नर्सां आसात तशें जाल्यार 22 फूल टायम स्टाफ आसा आज आमकां म्हयन्याक आमी 2,60,000 सॅलरी दिता ओके खाली सॅलरी हर एका म्हयन्यात पयलें आमी पयलें विचारलें कशें मॅनेज करतात पयलें एडमीट जाताना आमी सांगतालें तुमचे कडेन तांक आसा जाल्यार वखदांचे आनी डायपर बेड पॅडाचे दिल्यार आमी काण घेता जेवणाचे आनी दिजे म्हणून ना पूण आसल्यार दिता तशें थोड्यांक तांक आसताली ती दिताले सड्डे दिना जाल्यार इल्लेशें तांकता तितलें दितालें कांय ना जाल्यार काली ओरवी हाड दिताले रॅशन असो एक अर्दी गोणी तांदूळ या गरज जाल्ले एक केळ्यांचो गडाई तातूंत हेल्प जाता करेक्ट
1000 दिवंक नात पूण हांव 12 तांती हाडटा आमगेर कोंबयो आसात हांव तांती हाडटा ते हेल्प जाता help, इन कायंड डोनेशन आमी एक्सेप्ट करताली. आमचे कडेन एक बायल मनीस थंयसर न्हवरो तिचो घरकार सरलो ताका ओरल कॅन्सर जाल्ले तो घरा दर्नीर लोळतालो काय आमचे येता म्हण त्या कोणेंगी सांगलें आनी थंय वचून इसान पळयत तांचे कितले फीज आनी पुरो गुतू ना पूण ताका इल्ले दुखीक आनी पुरो वोकात दितली ती म्हणून तशें तो आमचे थंय सुमार 1.5 म्हयनो आसलो. ती ताच्या सांगात रावताली ताची बायल ताच्या सांगात रावताली प्रायसो मनीस 57 वर्सांचो. सो ती रावन ती साखरी करताली ताचे ओटो. मागीर तो सरलो ताची दूख मस्त उणी जाली दर्नीर लोळचे रावलें तो कटल्यारच न्हिदतालो आनी तिकाय मस्त समाधान. पयल्यान ताडी जे हाडले हांवें म्हणून सांगलें. सो कोणी म्हाका सांगू ना अशें जाता डॉक्टरां कडेन विचारतना आमकां कांय करूंक जायना फाटीं हाडनाका तूं हांगा म्हण पूण दुखीक जालें म्हण दिया म्हण सांगल्यार हिणें घरा दिवंक कितें कश्ट चड दिलें जाल्यार तें प्रॉब्लेम देखून ते मॉर्फीन आनी तले दुखीचे मेडिसीन तांकां घरा व्हरूंक दिनात. करेक्ट. आनी ताचे रिस्ट्रिक्शन आहात नार्कोटीक रिस्ट्रिक्शन. सो हांगा येना पडे ताची दूख उणी जाली इल्लें इल्लें पोटाक काण घेतालो लिक्वीड दिताले आमी सॉलीड खावंक जायनासलें तसो ताळो फुल्ल गेल्लो एसोफेगस सगळें गेल्लें कॅन्सरा दरम्यान. सो मागीर तो बरो सरलो ताच्या उपरांत ती केदाळे 2-3 म्हयन्या घे पडी तिच्या घरा जाल्लो एक कुवाळो 2 मोगी आनी कालें पुरो काणगोन थंय तिचें घर कुप्पे पदाव तावन बसार येवन थंय वामनजोर देंवन ती गुड्या वयर माथ्या वयर तिची गोणी दवरून तूं हाडनाका ती व्हडली ग्रेस्त मनीस न्हय पापाचीच तिका तांतूनच जाय जे पूण जाल्यार ना हें तुमी काणगेचेच म्हण वताय करना हाडनाका म्हळ्यार आयकनातली. अरे 3 म्हयन्या मस्त ना 2-3 मोगी विधवेच्या काणिके इल्लेशें वय आनी ती काणगे ना जाल्यार म्हाज्या गोवाक तुमी बरें करून पळयलें म्हाकाय हांगा रावोंक सोडलें आनी जेवण दितलें तें म्हजे कडेन पयशे दिवंक ना हें तुमी काणगे ना जाल्यार म्हज्या गोवाक शांती मेळना देखून तुमी काणगेचेच म्हण मागीर तिच्या वतायक आमी काणगेतालें. तशें मस्त जाणा इन कायंड दितात थोडे पटी आतां आमकां थोडे पटी तांच्या विल्लार घालतात आमकां त्या मनशांची वळख ना सरल्या उपरांत तांची घरची येतात चॅक काडना 25 लाखांक चॅक बरयला म्हजी आंटी सरली म्हजो फादर माव सरलो तुमचें नांव घाला म्हण सांगून ती मनशां कोण म्हण आमकां गुतू ना. सो तातूंच कळटा गॉड वर्क्स इन डिफरंट वेज आमकां तांची वळख ना आमी कांय विचारना तुमच्या विल्लार आमचें नांव घाला म्हण सांगून सरल्या उपरांत ती येताना तांकां कांय गुतू ना हांकां हांवें मरे भशेन कोणें सांगलें म्हण तशें दुसऱ्या वाटांनी आमकां हेल्प मेळटा. आनी आज आमी कांय फीज तांचे न्हू मेडिसिनाचे आनी डायपराचे आमकां काणगोची गरज पडना देवाचे दयेन इल्लेशे आसात आनी आतां आमकां कितले गरज आहा ताचे गेले चडच येतात. सो आमकां बँक डिपॉझीट हांवें पॅलिएटिव्ह केअर म्हळ्यार आयच्या मात्र पालांचे चिंतूंक ना कम्फर्टेबल रावचें पूण आतां इल्ले बँक डिपॉझिट्स आहात ताचे इंट्रस्ट येता. सो लोकांक कम्फर्टेबली आमकां सेवा करूंक जाता. कोणाय कडेन इसारची गरज आज मिसर पडोना मस्त जाण आमकां इसारता गव्हर्मेंट आतां तुमकां ग्रांट मेळटा गी म्हण गव्हर्मेंटा कडेन इसारची आमकां येदोळ मिसर गरज पडोना ती पडनासतना रावल्यारच बरें कितें म्हळ्यार गव्हर्मेंटाचे पयशे आयल्यार ते वयल्यान इल्लेशे दितात मागीर पंदल्यान इल्ले तांकां पाटी दिवचे पडटात मागीर ताका रॉंग वावचर करूंक देखून येदोळ मिसर आमी निट्ट वाटेनच येता वांकडी वाट धरुना तो सोडसोय ना धरूंक गरज पडना म्हणून खंडीच करता. एक पटी वांकडे गेले जाल्यार मागीर खंयचे सोमां खंयचे रॉंग म्हणून कळना. त्या खातीर येदोळ मिसर ती गरज पडना गव्हर्मेंटाचे पयशे आमकां मस्त पटी आमकां म्हणटात आमी तुमकां थोडे पटी येतात बिझनेसमॅन येतात हांव 1 crore चॅक दिता चॅक न्ही कॅश दिता 1 crore तुमी 75 पाटी दिवी येते 25 lakhs तुमकां म्हण 1 crore 25 तुमकां 75 आमकां पाटी दिचे म्हळ्यार तांचे ब्लॅक आसले आमी वायट करूं मनी लॉन्ड्रिंग करेक्ट. सो आमी ते पयशे नितळ करचें काम आमकां ना तुमकां दिताय जाल्यार 25 लाख डोनेशन दी ताची रिसीट दिता तुमी 1 crore दिवन 75 पाटी दिवन 25 तुमकां मेळटा न्ही खाली काणगोनूय केल्ल्याक ना ते नितळ करूंक तुमी दुसरी ते लॉन्ड्री सोदीचे ना ती काण घेता ती पुरो काणगोन दिता पण आमकां तशें करूंक नाका म्हण येदोळ मिसर तशें करनातल्यान
देवान आमकां सोडून घालूना. देव सोडून घालना कित्याक म्हण सांगल्यार ताका ताच्यो वाटो कित्याक आमी म्हणटा आमची चिन्ना ताची चिन्ना ती मस्त दुसऱ्या तरेचीर आसतात आनी ताचेर बोरवोशान आनी ताच्या वाटांनी कोण चलतात आनी येदोळ म्हणशीर कोणागे सोडून म्हज्या पर्सनल लायफाचे एक भावार्थ आनी ह्या भावार्थान तुमी इतलें बरें काम करन आसात मॅम. तर आता तुम्ही तुमच्या कामा विशयात उलयला, तुमच्या पॅलिएटिव्ह केअरा विशयात उलयला, तुमच्या हॉस्पिटला विशयात, तुमच्या लायफा विशयात, तुमच्या बालपणा विशयात, तुमच्या कुटुंबा विशयात इल्लेशें आमकां सांगतात गी. लविना नोरोना म्हणून सांगल्यार कोड ती इंतवन येता तिचे बॅकग्राऊंड कितें इल्लेशें आमकां. ओके. हांव जल्माली बिजयंत. म्हजो डाडा पोर्ट ट्रस्टान काम करतालो AP नोरोना. मागीर थंयच रिटायर जालो. सुमार 30 वर्सां सर्वीस जाल्या उपरांत रिटायर जालो. मम्मी म्हजी पयली कुलशेकरची काजारकर बिजयंत वस्ती करताली. ती घर सांबाळटाली. शिकूंक हिंदी पंडीत ती, टिचींग करूंक वचोना. डाडा मात एकलो काम करतालो. हांव मालगणी, म्हज्या फाटल्यान 2 भाव आनी 2 भयणी. सो टू आमी 5 जाणां. आतां म्हजो डाडा सरला. ताका लास्ट मागीर डिमेन्शिया जाल्लें. डिमेन्शियान सरलो. पूण मम्मी आसा आतां घरा आसा. आनी म्हजो एक धाकटो भाव तो काजर जावना. एक भाव काजर जावन जयपूर रावता आनी एक भयण कल्याणपुरांत रावता. आनी निमाणे भयण कुलशेकर फ्लॅटांत रावता. तेगा जाणां तांच्या फॅमिलींत सेटल जाल्लीं आसात. सो सदांच आतां आमी पुरो लागींच आसात. ओके. तशें तुमचे ल्हानपणाचे कले उडास कले आसात गी, पोखरी आसल्यात गी वा जबाबदारी म्हळ्यार सिरियस आसल्यात गी वा तुमचे ल्हानपणाचे कले? मस्त पोखरी आसली. वय गे. कित्याक म्हळ्यार थोड्यो काणयो म्हाका आतां आयकताना हांवूय तशें केल्लें गी म्हण म्हाका सहज जाता. सो मम्मीन म्हाका सांगलें वता सगळ्यांनी म्हाका तमाशे करचे. ल्हान आसतना हांव सादारण एक 1.5-2 वर्सांची आसतना हांगा कुळार आयली मम्मी. त्या टायमार एक मोडाल काणगून ते पाजे बोडा पाजे म्हणून कुलशेकर तावन कांय काम बताने सोलोन येताली. आनी कोणें एकल्यान कुब्यांचे माड्डले कुबे हाडटाले ते ताणें पळोवन हे जोकी सुजाची नात म्हण सांगून वय पाजे जाय म्हण सांगून मोडलाक आनी म्हाका काणगून हाडले ते थंय सोलोन धाडले म्हण. ही काही भितर आसली तांकां गुतूच ना. हांव मार्गार बसून गेली. पाटी हाडल्या ना आज लविना नोरोना आमच्या सांगात हांगासर बसल्या म्हणून उकोल नेले जाल्यार त्या वेळार तशें कोणी किडनॅप करिनासलीं तशें. पूण तशें इस्कालान ती कशें पोखरीत थाली. कोणें कालें आनी एकल्याक कोणें गेल्यार हांव तांकां इवन चेरक्या भुरग्यांक 2 मोठी फर्स्ट स्टँडर्डान सेकंड स्टँडर्डान कोणेंय तांकां कोणेंय थूक लायल्यार म्हाका कोणी हालोवंक थूक लावंक येनासलें. पयलीं तांणी म्हजो जीव तिके व्हडलोच फर्स्ट स्टँडर्डान ती. सो हांव एक कालें म्हणटात लेडी गो फर्स्ट स्टँडर्डान गुंडा. आले म्हाका तो मकर करता वय गे म्हण सांगून 2 दिले. सो सकडी म्हाका भियेताली. म्हज्या रगला कोणी येनासलें. सो उरल्या खातीर झुजताली हांव, म्हज्या खातीर न्ही, उरल्या खातीर. तुका काल्याक उपाद ना तुवें तशें करूंक ना म्हण. ताची कितें पेन्सिल तुवें चोरली गी म्हण फाटी दी तूं आतां म्हण. टिचरांनी येचें म्हणून ना, टिचरांनी येवच्या पयल्यान समाधान जातालें. ओके. तर ते एक झुजची एक शाती ती ल्हानपणांत तुमच्या घरांत तुमकां आयल्या म्हणून दिसता. कित्याक म्हण सांगल्यार उरल्यांक एक बरें करें कोणाक अन्याय जावन नजो बरें करचें के सायड कोणाक अन्याय जावन नजो आनी अन्याय सोंसिना म्हण सांगून त्या ल्हान तरण्या प्रायर तुमच्या त्या मोतयेंत आसलें जाल्ल्यान तेच एटिट्यूड मुखार सरून आज तुमी कितें आसात, तुमी कितें काम करनासता ताका प्रेरण म्हूण सांगेत. म्हजो डाडा तो गव्हर्मेंट सर्वंट पोर्ट ट्रस्टांत काम करतालो. ताका मस्त पयशे करी येते आसले. पूण म्हयन्याच्या सुरवेचो सांबाळ 28 जाताना काही आसनातले. म्हयन्याच्या अखेर करूंक मस्त कश्ट जाताले. पूण जाल्यारय ताणें वांकडी वाट धरून ताका मस्त स्मगलिंग जातालें ते दाळा. ताका बोटीर वचून बोट चॅक करन बोटीर सुगी मासली वय गी भितर गोल्ड बिस्किट्स हाडटाली मस्त. व्हडल्या बोटीने. सो ताका वचून ते काडी घालून चॅक करूंक आसा. चॅक करतना मेटल मासली काडी एक कळटा. सो ना उक्ते करीचे म्हण सांगून हें करतना बॉक्सीस मेळटाले. तांकां तक्षण बूक करन इतले गोल्ड सीज केले म्हण. ते जाल्यार 2 बॉक्स ताका दिवन आमकां सोडू म्हण सांग. 2 बॉक्स तशे 2 बॉक्स काण गेले जाल्यार आमी हांव हांगा आसtina हें आमी करतना खंयची की वाट धरती कोणना. पूण डाडान तें करूना.
ल्हान तावनी कितले कश्ट आसले रे बिलकुल ती वांकडी वाट दवरुना खंयचे आमचे जिवाकी थोडे पटी बादाक आशिल्ले थोडे पटी तांकां धरून कस्टम्सांक दिल्ल्यान ताकाय धमकी दिताले तुज्या भुरग्यांक किडनॅप करता म्हणून. करेक्ट. तो आमकां सांगतालो इस्कला तावन घरा येतना अशी अशी एक केस आहा गडा आमकां बेन दिसता ना बेज म्हणून ना पूण कोणीय म्हणी कार रावन तुका हांव घरा सोडता म्हळ्यार वचोंक ना तुज्या डॅडाची म्हाका वळख आसा हांव सोडता म्हळ्यार वचोंक ना अशें आशिल्लें. म्हणजे जिवाक कांय प्रॉब्लेम ना पूण आमच्या जिवाच्या विशयान ताका कन जाताली. पूण जाल्यारय ताणें रिटायर जाता म्हणसर वांकडी वाट धरिल्लीच ना आनी ताचे रिटायर जाल्या उपरांत ट्रेजरीन ताका 6 म्हयने नासयले ताचे एरियर्स आनी DA दिवंक. ताचे कालें गव्हर्मेंटाचे ड्यू आसा त्या डेस्काक वच हांगा वच थंय वच नेक्स्ट मंथ ये नेक्स्ट आनी DA म्हण सांगून 6 म्हयने ताणें बरयल्ली लेटर्स इतली आली. ओके. आज मिसर हांवें कोणाचे एक पयसो वांगडो काण गेलो ना पूण म्हजे नितीचे आसले म्हाका मेळोवंक की ताणें इतले म्हाका सतयलें. लास्ट ताणें वीरप्प मोइलीत दळा पोर्ट्साचो मिनिस्टर आसलो आतां हें आसा तो खंयचो गव्हर्मेंट म्हण गोतूना काँग्रेस की तो दुसऱ्या खंयच्या पार्टीन खंयचे गोतूना. वीरप्प मोइलीक ताणें लेटर बरयलें अशें हांव रिटायर जावन 6 म्हयने जाले म्हणजे म्हाका इतले एरियर्स आनी पुरो मेळोवंक आसात पूण म्हाका इतले सतयतात पयशां खातीर करताले म्हळ्यार हे म्हजेच पयशे सत्याचे पयशे हांवें वांकडे जावन गेल्ले न्ही सो हांव कित्याक तांकां लोन्स दिवचे की म्हणून हांव तुमचे बरें ते गव्हर्मेंट सर्वंट आज मिसर हांवें लोन्स काण गेलो ना सो त्या खातीर म्हजे रिटायरमेंटाचे मेळोवंक आसल्याक हांव लोन्स दिना म्हण हट ताचें. ओके. वीरप्प मोइलीक लेटर पावुल्लेंच ताणें थंय तावन लेटर बरयलें आनी तूं सोमारा थंय वच तुजी चॅक काण गे ती रेडी आसा पुरो हांवें हें केलां म्हणून सांगलें. मिनिस्टराक आल्यार बरोवंक गेलो म्हण सांगलें तुमी दिनात न्ही ना त्याच वाटेक गेलो नाजाल्यार हांव न्यूजपेपरार घालता आसलो म्हण सांगून अशें अशें करताय तुमचें नांव घालना कित्याक म्हळ्यार हांवें लोन्स काण गेलो जाल्यार हांव सुलाबायन दिते आसलें हे म्हजे गांवाचे पयशे हांवें तुमकां कशे दिवचे तुमकांय बरें जायना ते पयशे केल्यार. करेक्ट. सो तो प्रिंसिपल डॅडाशें सो तें थोडे पटी ते म्हज्या तूं आसा ते येतात केदाळे कोणीय काले म्हणटा ओ डाडा कितें चिंता करना म्हण सांगून एक वॉइस कॉन्स्टंटली तशें करून नजो ताणें मरता मिसरी तशें करूं ना. करेक्ट. हांवें करूं नजो म्हण म्हणजे ते एक काले म्हणटात आतां म्हजो डाडा इसरलो जाल्यार थोडे पुटी तांची ती उतरां ती थोडी तांणी सांगली तांची ती एक जिणयेची ती चाल ती एक थोडे पुटी एक वॉइस एक अंतस्करणाचो ताळो म्हणल्यार बरी तो सांगूनच आसता म्हणून. तशें मॅम आतां तुमी तुमच्या डॅडा विशयान सांगताना तुमी सांगलें तांणी वांकडी वाट धरुना खंयच्या की लोन्स दिवना आनी पुरा म्हणून पूण तुमी आतां पॅलिएटिव्ह केअर सुरू करता आसतना कित्याक म्हळ्यार गव्हर्मेंटाचे तुमकां परमिशन जायचे पडटात तुमच्यात बिल्डींग बांदचे जाल्यार जावं दी उरल्या सगळ्याक येता लायसन्सीक जाल्यार जावं दी मस्त तुमकां गव्हर्मेंटान परमिशन जावंक जाता अहलें पुरो करता आसतना तुमी कहले पुरो अडखळी फेस केल्यो फायनान्शियल सोड न्हू उरले तुमकां परमिशन वा अहलें पुरो करूंक कित्याक म्हळ्यार तुमचे एकदां पॅलिएटिव्ह केअर म्हणून तुमकां वखदां जायचे सो मेडिकलाचे तावनी तुमकां हेल्प जायचे तशें अहलें पुरो आसतना कहले पुरो अडखळी फेस केल्या तुमी कशे ताचे तावन भायर आयल्या ताचे विशीं सांगेत गे. बिल्डींग बांदतना मस्त अडखळी आयल्यो बिल्डींग कंप्लीट करतना कंप्लीट जावन आमकां कंप्लीशन सर्टिफिकेट मेळ्ळो ना मस्त तेंप ती केदाळा ती मेळ्ळ्या शिवाय आमकां काम सुरू करूंक जायना. ओके. बिल्डींग सुरू करचे पयलीं एक आमकां परमिशन विचारूंक कॉर्पोरेशनाक तेदोळाय मस्त आमकां केळयलें नासयलें सो तेय पयशां खातीर करताले कितले की 1 लाख कितलो की बांदूंक आसलो 1,20,000 कोणा ताका आमकां रिसीट मेळ्ळी तो बांदलो तें बांदून मागीर ते एक्सपेक्ट करताले परमिशन कित्याक दिना म्हण सांगून आमचे फीज बांदून जाल्यात ना ते आनी काम आहा ताका तशें करूंक इतले गिंदू दिवंक जायना आमी तें पुरो येवन ते इन्स्पेक्ट करूंक आसा जागो इन्स्पेक्ट करूंक तुमचे बिल्डींग प्लॅन पळोवंक हें करेक्ट गी नाही गी बिल्डिंगाक परमिशन दियेत गी तें पुरो करूंक आसा म्हण सो 1 महिनो 2 महिने 6 महिने रावंक पडले. ओके. बिल्डींग कंप्लीट जाल्या उपरांत वय इवन आमचो कॉन्ट्रॅक्टरी म्हणटालो अळे ते अमेरिका नाही हे इंडिया. ओके. तू रावल्यार रावून येतलें हें तुजें काम जावचें ना. हांवें सांगलें ना इंडिया अमेरिका बरी जाता कित्याक म्हळ्यार म्हजे पयशे न्ही. करेक्ट. 4 जाणांचे पयशे आनी म्हजे इगमाचेच पयशे. करेक्ट. सो तांकां पन्नान दिवंक नात फीज कितले आल्या ते दिल्यात ताची रिसीट तांणी दिल्या आतां रिसीट नासतना दिवंक म्हजे कडेन नात आनी हांव दिना तूं जाल्यार दुसरे प्रोजेक्ट काण गे हांव राखता म्हळें केदाळा म्हणी जातालें मँगलोरांत एक पॅलिएटिव्ह केअर जायचें म्हण आसा जाल्यार केदाळा म्हणी जातालें 6 महिने मात न्ही हांव 1 वर्स न्ही 2 वर्सां राखता मदें मदें चिंतलें
हांव बेश्टें पाटी आयलें थंयच कास्ती आसलें हांगा इंडियान म्हाका कांय करूंक सोदचें ना तुका पूण जाल्यार म्हाका एक भितरल्यान एक ताळो सांगतालो ना तूं राव तूं पेशंस म्हज्या टायमाक जाता तुज्या टायमाक न्ही जायत ते दोमेसर हांव तेणें इल्लेशें दुसऱ्या इस्कॉलांनी कावन्सिलींग करताली आनी इल्ले प्रोग्राम्स कंडक्ट करताली गेस्ट लेक्चरर जावन टीच करूंक सुरू केलें आनी हाका बिल्डींग लायसन्साक राखतालें लास्ट मागीर हांव कॉर्पोरेशनाक येचें सोडिल्ल्या वेळार थंय जावन एक कॉल आयलें तुमचें तें परमिशन रेडी जालां कितें आनीक येवनात वय थँक्यू म्हण सांगून दुसरे दीस त्या दीस दनपारा वचून कलेक्ट केलें तांकां पुरो जालें राखून पुरो जालें हांचे पयशे सुरू करून दिता म्हण सांगन तशें परमिशन हाडून दिलें कितले दिले कांय दिवना ओके कॉन्ट्रॅक्ट कितले दिले कांय दिवना म्हणून सो दिवची गरज ना पहिल्या गांवांत मात न्ही आमचो गांवय नितळ करियेत आमकां करियेत आमी बागल्यार मात्र आतां म्हजे कडेन आसात म्हण हांव दिल्यार फाल्यां सकाळीं आनीक कडचे हात ओड्डावनच रावतात करेक्ट सो तांणी वांकडी वाट धरूंक आमींत कारण करेक्ट सो म्हणजे हांवें केदाळे तेंचें चिंतचें लोन्स दितलोय रॉंग करेक्ट काण घेतलो मात्र न्ही हांवें दिल्ल्यान तो काण घेता हांव दिनता ना जाल्यार तो काण घेना सदांच लोन्स काण गेले ते तांच्या बायले भुरग्यांक पोटाक घालूंक यूज करनात ते पिवंक यूज करतात आनिकाल्याक यूज करतात मजा करूंक यूज करतात तांचो जीव देसवाट जावन येता ते चिंतिनात तशें ती एक आडकळ आसली उपरांत मेस्कॉम ते जाल्यार KEB आहलें तशें मागीर मेस्कॉम KEB तावन इल्लेशें इलेक्ट्रिकली सोमाना तशें ना अशें ना सो तांणी इल्लेशें सतयलें सो तांकांय पयशे दिवना ओके तांणी इल्लें पुरो बिल्डींग रेडी जाला आतां तेणें कोण परमिशन दिवना तुमचो इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रॅक्टर कोण परमिशन विचारलें प्लॅनर दुसरें तें केल्लें दुसरें बेस्ट तरी अशेंत आमी सोमा केल्लें सोमा स्टँडर्ड्स पुरो मेंटेन करन बिल्डींग केला मागीर तांचें इल्लेशें आसलें मागीर आमी रावल्या परतून पेशन्सली पूण न्ही हे जाल्यार म्हणे सुरू करूंक जातलें म्हण सांग मागीर तांचें परमिशन मेळ्ळें पयशे लोन्स दिनासतनाच काम जालें तशें मागीर मुखार सर येताना एक वर्स जालें 2009 मेयांत बोरें वोत त्या दाळा आमचे तेणें मस्तू सकिल्या कुशीन तण आहलें ती गुड्याची सुवात तण सुकल्लें तणाक उजो पेटलो आनी आमच्या बिल्डिंगाक लागींच ट्रान्सफॉर्मर आलो सो उजो पेटोवन वारें चड आहलें ते बिल्डिंगाक लागीं आयलें आमचे कडेन ते दाळा 5 न्ही 7 जाणां स्टाफ मात आहलीं त्या वेळार 2009 न्ही 10 भोवशें 2 वर्सां जाल्यात आनी 7 पेशंट आहलीं ते दाळा आमचे कडेन तांतूं ते जाणां बेड्डार तांकां चलोवंक जायना चलतल्यांक आमी हाडलें बागला कडेन सांगलें आतां बिल्डिंगाच्या लागीं हांव फायर डिपार्टमेंटाक कॉल करता ती येल्ली आगता ते पच्चनाडी न्ही आमचे हांगा एक ल्हानशें बिल्डींग आसा आवे मारिया म्हूण नांव आसा थंय उजो पेटला हितलाक म्हण सांगून बिल्डिंगाक कांय ना हितलाक बिल्डिंगाक लागीं आयला म्हण सो तांचे कडेन अर्दो घंटो कॉल करून एल्ली बरतदे हागे हिगे म्हण तांकां एक्सप्लेन करून जाताना तितल्यार तेणें गरायची कॉलेजींत हांव गरायची मंगळना गरायची मस्त जाणां भुरगीं तांचे बॅगां सकयल उडोवन आमकां हेल्प करूंक आयलीं आमची नर्सां बालद्यांनी उदक भरून दितालीं आनी सगळ्यांक पेशंटांक पुरो 3 बेड्डार आशिल्ल्यांक लागीं बेड्डां तांची बागला कडेन हाडली एकेदा वेळार बिल्डिंगाक उजो पेटलो जाल्यार पयलीं तुमी पेशंटांक भायर हाडिचे मागीर पुरो गेल्यार ओडनी परत नवें करियेत पेशंटांक मात कांय जायना अशें पळयचे सो 2 नर्सांक हांगा दवरलें बिल्डिंगाक उजो पेटलो जाल्यार तांकां भायर ओडिचे तुमी रॅम्पांनी पुरो ओपन दवरलें सो बेड्डा सयत भायर हाडा आनी ते दोन आमी पालवाया म्हण सो बायल मनशां दादले म्हणजे स्टुडंट्स सगळ्यां आयलीं आनी आमी उजो पालवोंक पळयलो लास्टाक कसोय पालवालो आमी उजो पुरो पालवोन जाताना सगळ्यांक तांचो घाम पुसतना इल्लोशे लिंबे आहले सगळ्यांक लायम ज्यूस केलो लायम ज्यूस दिता म्हणटना फायर डिपार्टमेंटाचे आयले ट्रक आयले आनी मागीर पालवायल्या उज्याचेर ओडनी ते बरेंच कित्याक म्हळ्यार थोडे पटी मुरमुरे उजो येता परतून तांणी पुरो जालें पुरो पालवायल्या उपरांत मागीर सगळ्यांक आमी स्टुडंट्सांक आनी वॉलंटियर्सांक तेणे बोंदोडीचे लोक पुरो कोणें हेल्प दिला पुरो इल्लोसो लायम ज्यूस दिलो ती पुरो थँक्स म्हणून गेली फायर डिपार्टमेंटाचे मात्र वचना चकडी मांडो करपूनच रावल्यात सो तुमकां थँक्स हेल्प केल्ल्याक तांकां लायम ज्यूस दिलो आमी तांणी उजो पालवायलो थँक्स म्हळ्यार मागीर एकलो म्हणटा आयतो थँक्स आयतल्लें निम्मा केलेसा आनी होगಬಹುದು म्हळ्यार आमी भितर येयचे न्ही पेशंटांक पुरो भितर व्हरूंक आनी काम आसा आमकां सो इल्ला
ಚಾದು ಹಣ ಆಗ್ಬೇಕು ಚಾ ಕಾಪಿದು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಮೇಡಮ್. ಚಾ ಕಾಪಿದು ಕೊಡಬೇಕು ಅಲ್ಲ ಲೈಮ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಲ್ಲ ಮಕ ಗೊತ್ತಾ ಅಂಚೆ ಲೈಮ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಲ್ಲ ಚಾ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಚಾ ಕಾಪಿದು ಹಣ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಮ್ ಅಲ್ಲ ಚಾ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಪುನಃ ಲೈಮ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಪವನ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಟೀ ಕಟ್ತಾವಣ ಅಲ್ಲ ಹಾಗಲ್ಲ ಚಾದು ಹಣ ಆಗ್ಬೇಕು ಅದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗಲೂ. ನಿಮಗೆ ಸಂಬಳ ಕೊಡುದಿಲ್ವಾ? ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟುತ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಅಲ್ಲ ಬರೋದು ನಿಮಗೆ ಸಂಬಳ. ಅದು ಸಂಬಳ ಅಲ್ಲ ಅದು ಬಂದದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ते असल्याने कोणी सांगले वय तांकां दिवचे मागीर आनी पटी खंय उजो पेटात जाल्यार ते येनात. सो तांकां हांगा एक दिवचे टिप्स म्हणून दिवची एक कस्टम हांगा म्हणून सांगून ओके जायते तर म्हण सांगून कितले दिजे आतां ते 5 जाण आले. केल्लें काय ना ड्रायव्हर आनी मागीर 5 जाण फायरमॅन आसले. सो 5 जाणांक 500 मनी दिजे 500 रुपये दिजे म्हणते जाल्यार 500 रुपये व्हडले अमाउंट. करेक्ट ते मेळाचे जाल्यार मस्त कश्ट आले. करेक्ट. सो बारी मस्त कश्टांनी जायत तर दिजेत जाल्यार दिता. वाउचरार बरयलें फायर डिपार्टमेंटाच्या सिब्बंदेक टीक म्हण. सो टी मनी फॉर फायर डिपार्टमेंट पर्सनल म्हण बरयलें आनी भायर आयली पेन्नी हाडलें म्हाका तुमची 5 जाणांची नांवां सांगा म्हण. ಓಕೆ ಹೆಸರು ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲ 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಚಾಗೆ ಇದು 4 ಜನರ ಹಣ मका तुम्ही ನಾನು अकाउंट्स इडलिक उंटು मका अकाउंट्स करूंक गाणे मुझे नहीं थे 4 जणांनी पेशंटाक पळोवंक म्हण दिल्ले सांगते तुका हांव चाक दिते तो कोण म्हाका वाउचर करूंक आमी करेक्ट अकाउंट पळयता अकाउंट्स दवरता सो म्हाका नांवां सांगात एक एकलो तूं कुट्टिता तुझे सांग ಕೊಣ್ಣಿ ತಂಚೆ ನಾವು ಸಂಗಿನ ಅಲ್ಲ ಹೆಸರು ಇಲ್ಲದೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ನಾನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಹಣ ತಂದೇನೆ ಮುಂದಕ್ಕೆಲೆ ಓಕೆ पैशांचं नोट ते झालं ना तर लोक एवढं असतं मग असं पैशाचं ओल्ड नोट 100 5 ಕಣ್ ಗೆಲ್ಲೆ ಓಕೆ आता ಹಣ ಉಂಟು ನನಗೆ ಹೆಸರು ಕೊಡಿ कुण्णी नाव दिनांत मागे ताचेच लागत मणा केले एक लोत ट्रक कार सडले पाटली होऊन गेली ट्रक्काकडे नाव सांगा पैसे दिता पैसे देऊन प्रॉब्लेम ना म्हण ಇಲ್ಲ ಆಗಿಲ್ಲ ತಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಓ ಮುಳೆ ಮತ್ತೆ ಚಾ ಮುಳ್ಳೆನೆ ಓಡಲು ಚಾಕ್ ಪೈಸೆ ಸಾಯಿ ಅಲ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಹೆಸರು ಇಲ್ಲದೆ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಯಾವತ್ತಾದರೂ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರಬಾರದು ಒಂದು ವೇಳೆ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರಬಹುದು ನಮಗೆ ಚಾ ಹಣ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಧರ್ಮಾರ್ಥವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಕಣ್ಗೋನ ಸೀದಾ ತಕ್ಲಿಪ್ ಒಂದಾಗ ಹಂಗೆಲೆ ಅವ सांगले ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಬಹುದು ಯಾವತ್ತು ಚಾ ಹಣ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ तशें मागीर देवाचें देन परतून उजो पेटवना देवा करगा उजो पेटल्यार पण जाय म्हण केल्लें न्ही हांवें पण म्हाकाय गुंतूनातलें सो मागीर म्हणलें तशें काल्याक म्हणलें काले ते दी जालें काले ते दिवन म्हजें नांव गेलूंक जायना ते 500 रुपया हांवें घरा येयल्ले बरी जातात करेक्ट सो तांची नांवां गेली जे नाका तांकां चा म्हण गेला कोणी पळयल्यार आतां ऑडिटर 500 रुपयाची चा घेताले पयली तूं म्हण म्हाका विचारल्यार करेक्ट चाक 500 रुपया नात सो तशें एक एक आडकळ्यो पुरा येताल्यो ओके ಎಂತ ते आमच्या बायबलांत बरयला न्ही तुजो एक पोल्याक मारले जाल्यार आनी एक पोलो दाखयचे म्हळ्यार येशे दाखयल्यार मात्र आमी इल्ले बूच शिकयत म्हण दिसता आमकां पळयतले वो हांसो म्हणून दिसता तमाशेचे इन्सिडेंट म्हणून दिसता पूण आमी एक निज चिंतूंक गेला जाल्यार अशें मस्त शिकोंक आसा कित्याक म्हण सांगल्यार आमी सांगता ना दिल्या शिवाय उपाय ना देखून आमी दिवचे ते आमचें काम करना तशें पुरा म्हण सांगून आमी काला म्हणटात एक एक्सक्यूज आमी दिता पूण निज एका वेळ आमी डिटर्मिंड आसा आमकां ते करूंक नाका म्हणून आमकां एका वेळ आमी दृढ निश्चय काण गेलो जाल्यार ते करनासतना रावयत म्हण सांगून तुमच्या लायफेक आमकां जाता मस्त काम आमकां तशींच जाल्यात आमी सांगता अशें करता आमी कांय वांकडें करना आतां सडावत लोन्स दिवचो केदाळा आतां तो मस्त पटी आमकां सांगतात डेथ सर्टिफिकेट काणगोंक कॉर्पोरेशनाक येतात मस्त लोक करेक्ट म्हाका आमकां नेक्स्ट वीक गल्फाक पाटी वसाचे म्हण सो तांचे प्रमाणे 14 दिसांनी सर्टिफिकेट मेळटा ती तिके विगी जायची जाल्यार कोणी ते एजंट्सांनी आसता तांकां इल्ले पयशे कावून आनी करतात आतां पयशे नातल्ल्यांक ते म्हजे रायट सर्टिफिकेट इतले पयशे बांदूंक ते बांदचे फीज म्हणून ते बांदल्यार रिसीट मेळटा आनी सर्टिफिकेट मेळटा पण 14 दिसांचे पयलें जाय म्हण सांगून आमी तांकां इल्लीशी आशा दाखयता सो तांकां ती मागीर संवय जाता एकल्यान दिले आनी एकल्यान कालाक हांवें काम करीचे तांकां इल्ले नासाय ते जाल्यार इल्ले पयशे मेळटात म्हणून मागीर तांणी पुरो ते पयशे घालचे आस्पत्र्यांक आनी कालाक तांकां काही खावंक मेळना पण आमी चिंतिना त्या विशयान करेक्ट बूर पाड करचे आमी वय देखून आमकां वी आर रिस्पॉन्सिबल करेक्ट
देखून आम्ही ताणे गव्हर्नमेंट सोरो पिवंक हांव कारण कित्याक म्हळ्यार त्या पयशांनी ताणें दूद घरा व्हरूं ना, करेक्ट ताणें डबल सोरो पियेलो. करेक्ट म्हजे वरीन तो पाड जालो. करेक्ट म्हजे वरीन तो पाड जालो. हांवें वांकडी बाट हांवें ताका दाखयली म्हण सांगलें. तशें आमी सडा वत आमच्या लोकांनी म्हणचे गव्हर्नमेंट काम करना, गव्हर्नमेंटाचे मनीस काम करना, रेड टेपिझम चड जावन आसा अलें पुरो. पूण अल्टिमेटली ताच्या मुळाक वचून आमी सोदलें जाल्यार कारण कोण? कारण आमींत कित्याक म्हूण सांगल्यार कोणाकडे जे आसा तांणी दिवन वांकडी वाट धरन अले एक ट्रेंड सुरू केला जाल्ल्यान ते आतां कंटिन्यू जावनूच आसा. देखून कोणे म्हणी म्हळ्यार थोडे फुडें कितें म्हळ्यार हांवें थोडे फुडें सुमार कामाक कॉर्पोरेशनाक गेल्ल्या कडेन पुरो झगडोन तांचे कडेन फायट करना तो पाटी आयल्या शिवाय. देखून म्हज्या मम्मीन म्हाका म्हणचें काय वेताय जाल्यार आले गो आज एक झगडत आसा पाटी आयको म्हणून. पूण सिट्युएशन तितलें पाड जाला कित्याक म्हणून सांगता दिल्या शिवाय काम करूंक जायना म्हणल्या तरी स्थिती येवन पावल्या. तर ह्या वेळार तुम्ही तले पुरा जावनी तुम्ही आज ते फायट करून ह्या हंताक येवन पावल्यात. तुमचे संस्था आता 14 वर्सां कंप्लीट 16 वर्सां कंप्लीट जातात. तर तुमची आतांची टीम तुम्ही सांगल्या 22 जाणां आसात म्हणून सांगून. तर आता तुमचे कडेन आता कोणी पेशंटा काडीचे जाल्यार तुमकां कशें संपर्क करी येता ते कशें म्हळ्यार कसले पेशंट तुमी काण घेतात, आतां कितले पेशंट आसात, पेशंट केअर तुमचे कशें चलता हाचे विशीं दिलें आमकां सांगेत की मॅडम. आज आमचे कडेन 14 पेशंट्स आसात. ओके 15 जाणांक रावची वेवस्था आसा. ओके मॅक्सिमम 15. ताचे चड म्हळ्यार आमकां स्टाफ चड गरज पडटा. ओके आतां आमची 3 शिफ्ट आसात. दिसाचे 2 शिफ्ट 8-8 वरां आनी रातचे 12 वरां. इतलें गरज पडटा कित्याक म्हळ्यार एका पेशंटाचें ड्रेसिंग करूंक सादारण 3/4 घंटो थोडे फावटी 1 घंटो लागता. उठरा शिकन करूंक जायना, सकाळच करीचें पडटा, तांकां दूख आसता सो ते आमी चिंतून करीचें पडटा. जाल्ल्यान मस्त पेशंट्स गरजा आनी नर्सांनी ताच्या वयर कटल्यार बेंड करून रावन करीचे. एकल्याचे ड्रेसिंग जाताना तांची पाट ती कशें समज जाता एक फावटी इल्लो वेळ बसायचें पडटा या दुसरें कितें एका फाटल्यान एक थोडे फावटी 7-8 जाणांक ड्रेसिंग गरज पडटा. ओके तो ड्रेसिंग करून मुग्ध तांकां तांकां पुरो घाम सुट्टा कित्याक म्हळ्यार फॅन घालूंक आनी जायना. तांणी घालच्यो वस्तू पुरा उपतात, पावडर तें पुरा उपता, मेडिसीन आनी ताची गाठी तांकां मेळटा. त्या खातीर तें पुरो पळोवंक पडटा. त्या खातीर पुरो जाल्या उपरांत मागीर येवन तांणी इल्लेशें फॅना पोंदा रावचें पडटा. तांकां मदें ब्रेक जायचें पडटा. ते मस्त कश्ट सुलाभ म्हणून सांगिना. ओके सो त्या खातीर आतां इतलीं जाणां आसात आमची टीम. 3 शिफ्टांत काम करतात. पूण सगळ्यांय मस्त डेडिकेटेड कित्याक म्हळ्यार सगळ्यांकी आमकां गोत्ता आमकां तांचे आवक सोडूंक जायना म्हणून. करेक्ट. पूण जाता तितलो तेंप आमी तांची साकरी करयत. आतां आज एक सादारण एक 985-86 जाणां आमचे थंय येवन बऱ्या तरान मोन पावल्यात, समाधानान मोन पावल्यात इतल्या वर्सांनी. ओके. थोडी फावटी थोडी कितें म्हणटात म्हळ्यार आमी तांकां घरा पण व्हरता. म्हाका लास्ट म्हजेच घरा वचून मोराजे म्हणून आमचे ते एक 9 वर्सांचे भुरगें आहले. आदल्या 2 वर्सां आदीं ताचें मोन जालें. ताका हाडांचें कॅन्सर. ओके. सो लास्ट म्हणाले म्हाका बायल्या त्या सोफार आमचे विजिटींग एरियांत एक स्टीलाचो सोफा आसा, स्टीलाची चेअर्स आसात. म्हाका थंय न्हिदोंक सोडटात गे ना थंय न्हिदोंक कशें न्ही डायपर चेंज करीचे तुका नितळ करीचे थंय जायना म्हणून सांग. हांव घरा आमच्या सोफारच न्हिदताली. मागीर म्हणा लागलें म्हाका घरा वचून मरूंक म्हाका म्हज्या सोफारच मोराचें म्हण आसा. ताका गुंतालें ताका ते मरता म्हण. इनफॅक्ट ताची आवय तयार नातली. ती कितें जालें म्हणटाली ना 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 तूं चलताय तूं समज जाताय काले मम्मी तूं तिके वगयत राव. ओके. हांव तयार आसा. म्हजे कडेन एक दिसा पावन म्हणटा मॅडम म्हजे मम्मीक ते कशें सांगा हांव वाजाना तिणें तयार जायचें न्ही. ओके. सो ताका तयार करूंक ना आमकां तिका तयार करूंक चड ताका ऑलरेडी गोत्तालें. ओके. हांव वेता म्हाका जालें कॅन्सर हे म्हजे लास्ट थोडे दीस म्हूण सांगून. सो लास्ट म्हणालें म्हाका म्हज्या सोफार म्हाका न्हिदोन मरूंक जाय म्हण. जायत तुका गरज पडला जाल्यार ऑक्सिजन आनी कांय नातले गरज नातली ताका. सो घरच्यां कडेन उलयली. बापाय म्हणालें जायत हांव घरा व्हरता. ताची निमाणी आशा ती म्हज्या सोफार म्हाका मराचें म्हण. तशें 2 दीस ते लास्ट 2 दीस ताच्यात सोफार टीव्ही आसा थंय रिमोट ताच्यात हातांत चेंज करन सोफार ते न्हिदोन शेजारच्यांनी पुरो सांगलें सगळ्यांनी येवचें नाका ताका आमी हांगात चेंज करीचे. सो त्या खातीर ताची आशा तांणी निमाणी आशा तांणी फुलफील केली
आनी आमी ताका वचोंक सोडलें एके वेळा ऑक्सिजन गरज पडत जाल्यार आमकां सांगा, आमचे कडेन कॉन्सन्ट्रेटर आहात, आमी एका नर्साक तुमकां दिवन तुमच्या घरा वेवस्था करता. सो ती गरज पडना, ताका खुशी जाली, सोडलें. वशीत घे हांवें घरा, वय वशीत सोफार बसय, वय तो म्हजो बेस्ट जागो घरा, म्हणजे सोफार आनी थंय मुखार टीव्ही. सो तो म्हजो फेवरेट स्पॉट. जाय तुजे फेवरेट स्पॉटार लास्ट रावाचे, लास्ट मिसर आसाचे म्हण आसा म्हाका, जायत. सो तशी वेवस्था केली. सो आमचे थंय ल्हान म्हळ्यार 4 वर्सांचो. ओके. कॅन्सर येतं ताकाय कॅन्सर, वय ताका ब्रेन ट्युमर मॅलिग्नंट ब्रेन कॅन्सर आसलें. 2 फावटी सर्जरी जाल्या उपरांत 3रे फावटी आनी उक्ते केल्यार प्रेजन ना आनी कांय जायना. तो वाडोनूच येता. तेणे व्हडलो म्हण सांगून काडलें, परतून तेणे परतून उक्ते करूंक जायना, तशें तुमी थंय व्हरा म्हण सांगून. सो ताकाय आमी तयार केलें. तो भुरगीं घेतालीं मस्त धैर्यादीक ओडांच्या गे. करेक्ट. पण तांच्या घरच्यांक मात्र तांकां गूड बाय म्हणूंक भारी कश्ट जायना. खाली म्हणी करया, तशें करया, ह्यो वचें नाका तुवें म्हण सांगून. व्हडांक ती केशे कश्ट करेक्ट तयार करूंक. पूण भुरगीं तांकां कालिंगी गुत्त आसता, मरता म्हण गुत्ता हांव म्हण सांगून. ओके. तांकां कैतावन तें धैर्य येता म्हणून गुत्त ना. आमचे थंय आनी एक ब्रेस्ट कॅन्सराची पेशंट आसली, ती आमची यंगेस्ट ब्रेस्ट कॅन्सर पेशंट. ती 29 year old सरली. ओके. तिचो पूत 5 वर्सांचो, फर्स्ट स्टँडर्डांत आसलो. ती सरताना फादर मुल्लेजांत तिका डायग्नोज करून सांगलें ब्रेस्ट कॅन्सर. तिणें कोणाय की सांगून येतलें पयलें. आतां हाडांक गेला, आतां कांय करूंक जायना, ऑपरेशन करूंक जायना, तुका पॅलिएटिव्ह कॅराक वचें बरें म्हण. सो तिका पॅलिएटिव्ह कॅराक हाडली. तो चेरको तिचे सांगाता रावन तिचे पांय परत दमतालो आनी परत तिची चाकरी करतालो. ओके. डॉक्टरान तिच्या न्हवऱ्याक अशें कॅन्सर ती माणसाना सड्ड म्हळ्यार 3 महिने म्हण सांगतना न्हवरो हॉस्पिटलांत गेल्लो, खंय गेलो म्हणूच गोतूना, तो मेळोंकूच ना. निमाणो मिसरी तो दावलो गिया, जबाबदारी काणूंक पडटा म्हण दावलो गिया, शॉक जावन दावलो गिया, काले म्हणूच गोतूना. तिचे मॉर्न जातना तो मेळोंकूच ना. ओके. तो खंय हा म्हणूच गोतूना. सो तो वत्तू तो 5 वर्सांचो तिचे पांय दामून चाकरी करतालो. ती म्हणटाली हांव ही गेल्या उपरांत तुका कोण हा? तो तिका हिंदवांची बायल म्हणीस. ಓಕೆ. ಒಂದು ಗಂಡು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಗಂಡಸಲ್ಲಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಸಂಗುಂತಾನೆ ಧ್ವನಿ ಮಸಲ್ ತಕೊಂಡು ಎಂತ ಗಂಡಸು ಏತೋ ತೋಡ್ಲು. ಸೊ ನಾನು ಇದ್ದೇನಲ್ಲ, ಐ ಆಮ್ ಅ ಮ್ಯಾನ್ ಮುಂದೆ ಸಂಗುಂದ ಕೇತಲ್ಲ ತುದಿಕ ತಕೊಂಡು ತೂಂಕೇದೋ ಏದೋ ಸೊ ಮ್ಯಾನ್ ಮುಂದೆ ಸಂಗುಂದ ಸೊ ಮ್ಯಾನ್ ತುಗರ್ ಸೊ ತುದಾವ್ ನಾನೇ ಮುಂದೆ ಸಂಗುಂದ ಒಣ್ಣಿ ಒಣ್ಣಿ ಮುಜೆ ವಿಷನ್ ತುಕಂತ करनाका ಮುಂದೆ ಸಂಗುನ तिका केदा आळायतेने ताणे मस्त तिका टीव्ही जाय गी तुका हांव इल्लेसो कार्टून पळयता, वॉल्यूम घालना, म्यूट घालून पळयता उन्नी म्हण तिका तितलो ताका केअरिंग तिचो केअरिंग. आनी एक पेशंट आनी एका बेड्डार आली, ती काय म्हणटा आजी तुका हे प्रॉब्लेम जाता गे हांवें टीव्ही घाल्यार म्हण. तू तेन्ना पळोवन न्हिदले जाल्यार टीव्ही घालता म्हण टीव्हीचे इमेजीस तिका इराड जातात. ती म्हण ना 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 तू पळय पळय कांय जायना, म्हाका प्रॉब्लेम जायना म्हण सांग. ओके. सो तिचे पांय दामून आनी पुरो एक दीस हांव सांजेचे साडे हांव पेशंटांक घरा येचे पयलें सगळ्यांकी बाय म्हण सांगून एक रावंड करून वचें कित्याक म्हळ्यार दुसऱ्या दिसा हांव आसांगी म्हण म्हाका गोतूना, ती आसांगी म्हणून गोतूना. ओके. सो थोडे फावटी पेशंट विचारतले कितले दीस आसात म्हण सांगून, म्हाका कितले दीस आसात मस्त मॉर्न पळयलें. हांवें तांकां एकच सांगचें म्हाका गोतूना म्हाका कितले दीस आहात म्हण, तुका कितले दीस म्हण हांवें कशें सांगचें. ओके. पूण तुका कॅन्सर ना न्ही, वय आज ना कॅन्सर. पूण हांव ते रिक्षा धरून घरा येतालें, आमचे कडेन वेहिकल रिक्षा घरा पावता म्हण गॅरंटी ना. फाल्यां सकाळी म्हजे रिक्षा हांगा पावता म्हण गॅरंटी ना. घरा पाकीं कालें जावंक पुरो न्हिदेंत हांव मरूंक पुरो. सो म्हजी गॅरंटीच ना. म्हाका कॅन्सर ना, तूं फाल्यां सकाळी मिसर हांगा तासूंक पुरो. ताचे मागीर म्हजे कडेन इसार नासलें ना जालें. दॅट इज अ रियालिटी. करेक्ट. आमकां गोतूना तांकां पिडा आसा वय, पूण तांचे पयलें कांय पिडा नासली मरूंक पुरो. करेक्ट. एक दीस तशें तो तिच्या बेड्डा कडेन दिंबी घालून फाल्यां मागणें करून ताल्लो. हांव थंयच रावलें, ताचें जाता मिसर जाल्या उपरांत विचारलें तूं कालें गी देवा कडेन मागून ताल्लो, कालें विचारतालो गी म्हण. ना ना कांय ना येनिल्ला म्हणालो. ओके. ना सिरियस कॉन्वर्सेशन हांव उडयता हांगा राव ना, तूं हांगा हांव रावलें तुका गुर्तना म्हण. तूं कालें विचारतालें. मागीर हांवें तें प्रॉम्प्ट केलें, तूं तुज्या आवयक गूण कर म्हणून विचारतालें. ना म्हाका डॉक्टरान सांगलां तिचे गूण जायना म्हणून. ते विचारूं नाय तर तिका आनी इल्लेशें 6 दीस तुजे ओटो रावंक म्हण विचारताले गी तो. ना हांवें देवा कडेन विचारलें कशेंय तुवें तिका व्हरूंक डिसायड केलाय जाता तितलें बेगीन व्हरू म्हण. हांवें कश्ट नजो म्हणल्यार वय हांव ताचें तोंड पळयलें. 5 वर्सांचो चेरको
उरली 5 वर्सांची भुरगीं मॉलांत वचून म्हाका तें जाय म्हण धरणीर लोळटात, तें चॉकलेट दिना जाल्यार धरणीर लोळटात. 5 ವರ್ಷ एकच ಪಟ್ಟಿ ಫಿಲಾಸಫರ್ ಒಬ್ಬರು ಉಳಿತಾ, ನಾನು ದೇವರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದೆ, ಬೇಗ ನನ್ನ ಅಮ್ಮನನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗು म्हण. तुझं बाप पहिलंच ना ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ झाला, आता आता तू एकलंच उरतं, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅವರ ಕಷ್ಟ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ. ती मस्त कष्ट आता एनिवे ताने डिसाईड केला वरून कसा अशें व्हरून का म्हण. तिके वैगी व्हरते वळवळी नाका म्हज्या आवयक म्हण सांगता. सो तिचलें ताची स्टॅमिना स्पिरिच्युअली. तो कॅथलीक भुरगोय न्ही, 5 वर्सांचो मात्र. ताका आमी कांय प्रिपेअर करची गरजच नासली, तोच आमकां इल्लें शिकयता लायफ म्हळ्यार काय जालें म्हणून. तले मस्त इन्सिडेंट्स आमकां खात्री दितात की दिस इज अ रायट थिंग वी आर डुईंग. करचें करेक्ट. मस्त जाणांक हाचो फायदो जाता म्हण सांग. ओके. पूण सडावो तुमी म्हळें मॅम, थंयसर आतां लोक येताना आतां निमाणें मोर्ता उंत म्हणून गोत्त आसा, मुखार जिविताची दिशा ना, आमकां कांय करूंकूच जायना म्हणल्यार निराशे स्थितींत ते येतात. सडावत पेशंट ते मुस्तू डिप्रेशनार म्हणल्यार बरें येतात म्हण सांगल्यार कित्याक म्हणल्यार मोरचें म्हणल्यार सुलाभ न्ही, सक्कडी सोंड वेचें म्हण सांगल्यार तितलें सुलाभ ना. आतां ते डिप्रेशनार असल्या वेळार म्हळ्यार तें तुमी एक कशें तांकां ते चेंज करतात तांची ती मेंटॅलिटी. तुमी म्हळ्यार कळ्ळें पुरो तुमची फॅसिलिटी कावन्सिलींग तुमी दितात गे, वा तुमी कशें तांकां हेल्प करतात? सडावूच जाणांक आपणाक असली पिडा आसा पूण मरता म्हण गोत्त आसता. थोडी पटी डॉक्टर तांचे वतावन लिपयतात, थोडी पटी घरच्यांक मात्र खबर आसता आनी घरची आमकां सांगतात ताका सांगिनाका म्हणून. पूण आमी म्हणटा तांकां सांगिना जाल्यार ते आमकां मोस केल्यार बरें जाता. इतले दीस तावन इतले म्हयने तावन फुटी मारून येतात. ते कॅन्सर न्ही, ते ल्हानशे फोडतो आल्सर म्हण सांगून तांणी तयार जायचे की नाका. करेक्ट. सो पॅलिएटिव्ह केअर म्हळ्यार तांकांय आमी तयार करचे. बेश्टें तरी फुटी मारनात आनी तशेंच वचून न्हिदेन तसोच चोरून तयार करचें नाका म्हण सांगून. तशें करूंक जायना आमकां. तर तुमी जागृत करा. एक पटी एक बायल म्हजे कडेन विचारता सांगताली, तिचो 43 वर्सांचो घरकार, ताका आंगाचें कॅन्सर, ताळ्याचें कॅन्सर जाल्लें आनी डॉक्टरान सांगिल्लें लास्ट ताका हांगा ओपन गाय आसलो. तो मेन आर्टरीक गेल्यार कॅरोटिडाक गेल्यार ती उक्ती जाता आनी तो ब्लीड जावन मरता. प्रेशर आनी घालूंक जायना, ती कॅरोटिड ओपन जायत जाल्यार. ताचे पयले मेल्यार बरें, ती केशे तो रुंद जायत जाल्यार ते कॅरोटिडाक ओपन जाता. तें तिकाय सांगिल्लें, तिकाय गुत्त आसलें. ती आमचे कडेन म्हणाली, म्हजे कडेन म्हणाली, म्हज्या न्हवऱ्याक मात सांगिनाका, हांगा ताका मरोंक काडला आनी आमी करचें पुरा करन जालां म्हण सांगून. तर आमी काले सांगिचें ताका, ना हे आनी व्हडली आस्पत्र ना, तशें म्हणूंक जायना, फुटी मारूंक जायना, आमची व्हडली आस्पत्र न्ही, इल्ली आरैके मात्र हांगा आमी तांची जतन मात्र काणकोंक जाता. ही स्पेशलिटी हॉस्पिटल व्हडल्या आस्पत्रेंत जावन तुमी हांगा हाडलां तशें म्हणूंक जायना ताका, आनी एक व्हडल्या आस्पत्रेक हाडला म्हणूंक जायना. सो तुमी चिकेशे जागृतकायेन सांगा ताका, शॉक जायना अशें बरें सांगा म्हण सांगून. मागीर तिणें परमिशन दिलें. पयलीं म्हजे कडेन म्हणालें सांगचेंच नाका, हांव ताका हांगा एडमीट करना तर तुमी सांगतात जाल्यार, तो हार्ट अटॅक जावन मरोंक हा. सो हांव ताका घरात तापोवन व्हरता, तुजी खुशी, पण आमकां फुटी मारूंक जायना, ऑलरेडी तुमी मस्त फुटी मारलात ताका. सो मरचे पयलीं मनीसात उलयचें. तो हांवें ताका एक सवाल घालें, जस्ट तूं इमॅजीन कर, तुका कॅन्सर आसलें आनी तुजो न्हवरो तुका फुटी मारनांक आपण हाडून एडमीट केला आनी कांय जायना, ही व्हडली आस्पत्र म्हण तुका सांगता. ताणें म्हणी तशें केल्यार मेल्या उपरांत येवन हांव ताका मोरता मिसरी हांव हॉन्ट करतलें म्हण. ನಾನ್ ಅವರ ಜೀವ ಬಿಡುದಿಲ್ಲ, ಸತ್ತ ಮೇಲೂ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಉಪದ್ರ ಕೊಡ್ತೇನೆ. तशें तर तो कितें करीत मागीर म्हणा लागले, ओके जाय तर तुमी सांगा पूण जागृतकायेन. हय आमी एकपटी ताका हार्ट अटॅक येवचे बरी सांगिना, पूण इन स्मॉल डोजीस ताका आमी म्हणटा पॅलिएटिव्ह केअरांत ब्रेकिंग द बॅड न्यूज. सगळ्यांक ही समजोवची गरज आसा. म्हणजे जालें पयन मुग्दोन आयलें, तयाराय करची गरज आसा. आतां स्पिरिच्युअली ऑल्सो दे हॅव टू गेट रेडी. करेक्ट. हांगा कार्मेल गुड्यातून पाद्र्यां येतात, तांकां आध्यात्मीक रितीनी तयार करचें पडटा. सो कार्मेल गुड्यातून पाद्र्यां येतात, एक चॅपलन म्हणून नेमक करतात हर एका वर्सा. थोडे पटी ब्रदर्स येतात, दुसरे सेमिनरींतून ब्रदर्स. क्रिस्तांवांक मात्र आमी तशें मिनिस्टर करता.
इन्फांच्याक आमी सांगता तुमचे कलेन प्रसाद आनी आल्ल्यार आड नेवियत थोडे पटी म्हणटा ते गंगाचे उदक आनी तेचे बेड्डार कडेन दवरा उशा पोंदा काले म्हणिल्लें दवरा आमकां तातूंत कांय आडखळ करिना आमी मुस्लिमाची जाल्यार तांचे मागणें करूंक तांचे इमामाक येता धाडटात प्रोटेस्टंट जाल्यार तांचो पॅस्टर येता सो स्पिरिच्युअली तांकां मिनिस्टर करूंक कितें गरज आसा तें करता मागीर थोड्यांक ते कशें बे आकांत आसता कालें जाता उस्वास रावता कोणा मस्त दूख आसता गी कोणी म्हणे म्हजे सांगाता असतात की म्हजो प्राण येताना म्हणून सो फियर ऑफ डेथ सडावट सगळ्यांक आसता सगळ्यांक म्हणूंक जायना पण थोड्यांक आसता तशें आसल्या वेळार त्या विशयांत उलोवन आमी तांकां तशें तयार करचें पडटा सायकोलॉजिकली आनी भावनात्मक रितीनी आमी मोरणाक तयार करचें पडटा सुलाभाचें काम न्ही थोडी मोरना विशयान उलोवंकच तयार आसना करेक्ट एक टीचर आसली ती तूं काला केदाळे मोरना विशयान टीचर पाद्राबाक म्हणे आपयजे गी सांतूस खावन ते मोरताना मोरतल्यांक न्ही हांव मोरना म्हणजे ऑपरेशनांनी पुरो जालां हांगा इल्लें तें रावन मागीर हांव येचें ओके म्हाका डॉक्टरान सांगलां ऑल इंडिया टुराक आनी पुरो वचोंक हा म्हण डिनायल दिल्ली आनी पुरा शी वॉज इन डिनायल फॉर एवर रियपटी ग्रुप करताले आमी ग्रुपान सगळ्यांनी उलोवचें कोणाक काले इश्यूज आहात दूख कॉन्स्टिपेशन जीब रुसाना बे आसा जाल्यार न्हीद पडटा गी त्या विशयान उलयतना ती आमचे ओट बसताली हांव फॅसिलिटेटर हांव पेशंट न्ही म्हणटा तुमकां पुरो कॅन्सर आहा म्हणजे पुरो गूण जाला तांणी पुरो पोटांतले काडला युट्रसाचें कॅन्सर आसलें तिका पुरो काण जालां हांव बरी हांव गाय तांबल्यान चलचें हांवें डिस्चार्ज जावन ओके तिका आमी तांत डिनायलान कितले बटे प्रयत्न केल्यार ती रेडीच नातली तुका म्हळ्यार केदाळे मोरणाच्या विशयान तिचो उलयताय रेडी केलाय वील केलाय पाजराबाक आपयजे दुसरें कांय ना गे ओके जायत टिचर तुका केदाळा रेडी आसा जाल्यार उलया म्हण मागीर तिका सोडलें एक दीस हांव सकाळीं येतना ती म्हाका आपयता बँक सकयल म्हाका फीलच जायना म्हण नम जाले पाय आनी त्या दिसतावन किडनी शट डावन जाले युट्रस येतावन किडनीक गेले उदक पुरा स्पेट जालें उदक पुरा पांयांत उरलें तिणें म्हाका पयले फावटी तिणें मोर्न म्हणलें वर्ड ती म्हणाली आय थिंक आय एम डायींग कम हियर म्हणाली आय कॅनॉट फील माय लेग्स आय थिंक आय एम डायींग हांवें तिका पळोवन म्हळें आय थिंक सो टू तुका पयलींच्यान गोत्ता आसलें न्ही तुकाय गोत्ता आसलें बट यू डिडंट वॉन्ट टू एक्सेप्ट करेक्ट म्हाकाय गोत्ता आसलें तुकाय गोत्ता आसलें पूण तें कशें करूंक कशें न्ही म्हाका जाल्यार हांवें तशेंच कोणना म्हळें करेक्ट तितल्यार कितलो टायम आसा गोतू ना टिचर मस्त टायम ना हांवें वील करूं ना हांव म्हाका धाकटेरान फुटी मारली तूं आतां कितें करूंक जाय तूं सांग तयार करया पळया पयलें म्हाका म्हज्या धाकटेराचे नंबर तिचे कितें ते स्मार्टफोन न्ही ते धाडले ल्हान फोन आसले म्हणजे धाकटेराचे नंबर आसा तातूंत आनी नांव सांगलें म्हाका धाकटेराचे नंबर डायल कर म्हण ते डायल करून उशा पण दवरताली ती डायल करून दिलें स्पिकरार घालें फोन तिचें आनी तिणें उलोवंक सुरू केलें कितें तुवें फुटी मारलें म्हाका डेल्ली वचोंक सांगलें डेल्लीचे पयस वचोंक आतां म्हाका तुवें म्हाका पुरो गूण जालां कॅन्सर पुरो थांबला म्हळें आनी पुटी आनीकल्या कशें करनाका यू थिंक यू आर डुईंग मी अ फेवर नो यू हॅव रुइंड माय लायफ आय हॅव नॉट इवन प्रिपेर्ड तो काले म्हणटालो ताका कांय म्हणूंक तिणें अवकाशच दिवना साधारण एक 3-3.5 मिनिटां ताका सोमाल एक आनीकल्या कशें करनाका फुटी मारनाका इट इज नॉट गुड यू थिंक यू आर डुईंग अज अ फेवर नो यू आर अ लायर म्हण सांगून मागीर डामकन फोन केल गेले आतां लॉयराक कॉल करले लॉयराक कॉल करता आतां तांकां आयल्यार वील करी येता म्हण मागीर हांवें फोन करून गेलें तिका येवंक जायना ती अशें आसा मोरणाचे तणीर आसा कितले आवर जात म्हण गोत्तू ना तर हांव म्हज्या सेक्रेटरीक धाडटा एसिस्टंटाक धाडटा थंय कोणी म्हणे तिणें केल्लो बील ती ब्रेन सोमा आसा गे वय बँकटाचे स्किल आतां बॉल्ड ना पूण उलोवणें सोमा जाय जाल्यार तूं तिचे कडेन उलय ताचे कडेन एक 4 सवालां केली तिचे कडेन तिणें पुरो करेक्ट जाप दिली ओके मेंटली अलर्ट आहा वील करी येता म्हण आतां धाडटा म्हणलें ताचे एसिस्टंट आयलो वील केलो वील कोणें संबंध नातल्ल्यानी सैरी नाही जाल्ल्यानी विटनेस केलो ताचे मागीर तिणें पुरो सैऱ्यांक आपयलें थँक्यू आय लव यू गुड बाय सॉरी पुरो म्हळें 6 वरार ती कोमार गेली फादरा बागी आपयण हा तुवें सांतूस का म्हणलें न्ही आपय म्हण सो ते जाल्यार हांगा फादर ऑल्वीन आशिल्लो भोवशा फादर ऑल्वीन अय्यो आज इल्लें बिजी आसा फाल्यां ना फादर तिका आज मात्र आसा आजूच जायचें पा तूं गी म्हण सांगून फादरा करतालें एमर्जन्सीक मात फादर फाल्यां ना आज तूं येचेच म्हण
मागीर कशें कर ओके लंच टायमाक येता हांव म्हण जेवंक गेले वेळ जाल्यार येवण न्ही तुजें काम करता म्हण आयलो बायकार सण सांजूच हांव दिलें गेलो 4 hour स्पिरिच्युअल प्रिपरेशन पुराय जालें लीगल एखाद्याचं. प्रिपरेशन सोशल प्रिपरेशन फॅमिली पुरे जालें गुड बाय थँक्यू पुरे जालें 4 hour कोमार गेली 3 दिसांनी सरली पुरो प्रिपरेशन एकाच दिसान जालें सो ते मस्त गरजेचें कित्याक म्हळ्यार प्रिपेर्ड आसल्या वेळार तांकां एक तांचे तोंडार आमी पळयता एक समाधान करेक्ट. थोडे फावटी आमकां पेशंट्स सांगतात म्हजें लास्ट वीक म्हण आनी 3 दीस मात्र म्हण थोडे फावटी उलोवंक जायना जाल्यार नर्सांचो हात धरन तशें पुरो करतना सगळ्यांक पुरो ड्रेसींग केल्या उपरांत हात धरन एक उमो दितना आनी गूड बाय म्हणूंक सुरू केला म्हण सो तोले पुरो आमकां मेसेजीस मेळटात आनी ते समाधानान जाता हांव बऱ्या जाग्यार आसलो एकच तांचे रिग्रेट काले म्हळ्यार पयलीं ती एज जालें पहिल्यान ते 2 हप्ते मात म्हाका हांगा रावंक मेळ्ळें पयलीं गोतालें हांगात हांव घरच्यांक सांगता आसलो न्ही हांगात हाडूंक सांगती आली म्हण करेक्ट. सो ते आमकां आयकतना दिसता वी आर डुईंग समथींग गुड कित्याक म्हण सांगल्यार आतां सगळाय म्हणटात पयलीं ते जालें कित्याक आवे मरिया पॅलिएटिव्ह केअर आसा असले एक संस्थो आता कित्याक म्हळ्यार तुमचे आतां सुरू केल्या उपरांत थोडे कडेन आतां श्यामा कारके म्हळ्यार थोडे संस्थे आतां म्हणजे कोडेलान सुरू जाल्यात बट चडावत लोकांक असले एक आसा म्हणल्यार अवेअरनेस ना कित्याक तुमी म्हळ्यार तुमी थोडे कडेन वचून टॉक दिता न्ही पुरो जावंक पुरो पूण एडवर्टायज तुमी दितात ना जाल्ल्यान सुमार जाणांक हाचे विशयान गोत्तो ना तर तुमकां एक संपर्क करचें जाल्यार तुमकां फोनार संपर्क करूं येता तुमची वेबसायट आसा किंवा लोकांक तुमचे कशें नेवचें जाल्यार कशें मॅम कालें करूं येता. आमची वेबसायट आसा फोन नंबरूय आसा फोनार आमकां संपर्क करूं येता फोन हांव दिता निमाण हंताच्या खंयच्याय पेशंट्सांक आमी काण घेता पूण स्ट्रोक जाल्ल्यांक आनी परत काण गेल्या म्हळ्यार 1 वर्स 3 वर्सां 5 वर्सां आमकां काण घेवंक जायना थोडे फावटी प्राय जावन बेड सोर जातात मस्त खिणां पडटात ते घरा मॅनेज करूंक जायना एखाद्या वेळार बेड खाली आहा जाल्यार 2-3 दिसांक तल्या पेशंट्सांक आमी ते गायती कशें ड्रेसींग कर सोमा करूंक म्हण सांगून काण घेता तल्यांक बेड आसा जाल्यार ना जाल्यार किडनी फेल जाल्ल्यांक लिवर फेल जाल्ल्यांक कोमार आसून निमाणे म्हणल्या अंतर आनी कॅन्सर पेशंट्सांक मात्र आमी काण घेवचे 6 म्हयन्यांनी ताचे उणे आसले थोडे फावटी आमचे ते येना पडे 4 वर्सां वाचले आसात लास्ट स्टेज 2 हप्ते मात्र म्हणले 4 वर्सां वाचले आसात सो लास्ट स्टेजरूच आसले ते कशें वाचले म्हण गुर्तू ना सो तशें एक दोग ते पेशंट तशें आसात तशें ती कशें बरेपण जाल्यार तांकां आमची गरज ना आमचे जतनेची गरज ना म्हण जाल्यार आमी घरच्यांक सांगता तुमी घरा व्हरा मागीर परतून ती कशें क्रिटिकल जातना आपूण हाडा म्हणून तशें मॅम आनी तुमचे कडेन तुमी नर्सिंगाक म्हण सांगल्यार नर्स म्हण सांगल्यार नर्सांनी आमची बट ही आमची हाऊस नर्स वा श्यामा कारके तुमच्या नर्सांक तुमी ट्रेनिंग दितात आनी तल्यांक जाल्यार घरांनी नर्सां 2 पळोवंक जाल्यार तले तुमी प्रोवायड करतात गे हाचे विशीं सांगतात गे मॅम. आमी एक हेल्थ असिस्टन्स कोर्स म्हण करता SSLC फेल जाल्ल्यांक आनी ताचे सर्ट शिकिल्ल्यांक काण घेता पूण मिनिमम 9th पास जाल्ल्यांक नर्सिंगांत पेशंट केअरांत इंटरेस्ट आसल्यांक 1 वर्साचो कोर्स ताका आमी पुरो शिकयता बेड करचें ग्लव घालचे नितळ करचें न्हाणवचें वुंड केअर आनी वोकात दिवंक कॅन्युला घालूंक नाकांत ट्यूब घालूंक पुरो A to Z एक GNM नर्स कितें करता तें पुरो आमी शिकयता कॅथेटर घालूंक आनी पुरो शिकयता सो 1 वर्सान आनी तांकां आमी म्हयन्याक इल्लो स्टायपेंड दिता पयले 3000 ताचे मागीर तांकां इल्लें काम करतल्या उपरांत 6 म्हयन्या उपरांत चड करता एखाद्या वेळार तांकां आमचे ओटूच रावन काम करूंक जाय जाल्यार आमी तांकां फुल टायम काण घेता पूण तो सर्टिफिकेट कोर्स जाल्ल्यान तांणी मागीर उरल्या खंय वचून तांची सर्वीस खंय वचयत आनी सिनियर सिटीजन्स होमाक वचयत तांणी होम नर्स जावन काम करीत म्हळ्यार होम नर्स जावन काम केल्यार तांकां इल्लो चड फायदो आसा एका पेशंटाक पळोवंक तांकां 18-20 हजार म्हयन्याक मेळटात हांगाक पूण ते 24 hour जॉब हांगा काम केल्यार तितले आमी तितलो सॅलरी दिवंक जायना तशें थोडी होम केअर करतात थोडी इल्लो तेंप होम केअर करन मागीर इल्ले पयशे गेले पुरो जाल्यार आमी हांगात करता म्हूण पाटी येतात तशी मस्तपटी पाटी आयली आसात गांवचे चड आमकां भायर तावन झारखंड मिझोराम मणिपूर पंजाब आसाम थंय तावन मस्त एक बॅच आयिल्ले मागीर तांच्या फ्रेंड्सांक आनी सांगून येतात हरिपटी आमकां बायली येतात आनी हांगा येवन ती लँग्वेज आनी परत शिकता तुमी फीस काण घेतात गे मॅम कोर्स ना ओ धर्मार्थ कोर्स आमी तांकां युनिफॉर्म दिता रावंक दिता जेवंक दिता बायल मनशांक मात्र दादल्या मनशांक कोर्सा काण घेता रावंक दिना एकोमोडेशन खाली फिमेलांक मात्र
तर मॅम आम्ही तुमच्या विशयान मस्त उलयल्या तर तुमच्या शेजारा वीक्षकांक सांगचे इतल्यांत तुमच्या शेजारांनी कोणाय की म्हळ्यार शिकपांत तितली हुशार आसनांत मुखार कितें करचें म्हणून गोतूना तहल्यांक कोणाय की एक कोर्स शिकोवन तांची जिणी बरी करूंक जाय जाल्यार तुमी आमी लविना मॅमाचे नंबर तशेंच वेबसायट डिटेल्स या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनार आमी घालतले तुमी तांकां संपर्क करन तुमकां मेळी येता कित्याक कोणाची एक जिणी बरी जाय जाल्यार आमी आनी तुमी सांगा ते म्हणून कितें केल्लें तरी सार्थक आतां आमकां येतली तर मॅम आज मस्त बी उलयल्या तुमच्या सकळ मिशना विशयांत तुमच्या जिणया विशयांत आज आमी आयकून प्रेरीत जाल्या तर निमाणे हांगातून येच्या पयलें आमच्या वीक्षकांक एक तुमचो संदेश ल्हान दिवचो जाल्यार तुमी कितें म्हणून कशें जाता आमकां मारे कार पिड्या कोणायकी येवयेत ओके केदाळे येवयेत पूण पिड्या आयिल्ल्या वेळार भियोन म्हणजे जालें म्हूण सांगून न्ही निमाणे हंत मिसर जीव मोलादीक आतां मस्तुपटी आमकां युथनेजिया म्हणटा आमी दूख सोसूंक जायना मेल्यारच बरें म्हूण सांगून ना दया मरणा वय दया मरणा तें करूंक जायना कित्याक म्हळ्यार कितलो तेंप म्हजो जीव आसा तितलो तेंप हांवें रावूंक आसा करेक्ट हांवें तें मोटवें करूंक जायना आतां आमकांय जाल्यार पालव जतन ती कोणायचें जीवन मोटवें करूंक जायना करेक्ट तें वेंटिलेटरार तांकां वर्सां म्हयने गटले दवरून एक्सटेंड करूंकय जायना केदाळा पळय काळीज रावता दॅट इज अ टायम ऑफ डेथ सो तशें आमी एक्सेप्ट करूंक लोकांक शिकयल्यार आनी पालव पॅलिएटिव्ह केअराक हाडटनाय आमकां जड जालें म्हूण सांगून तें दवरचें न्ही करेक्ट मस्तपटी घरची थोडे पटी इमिडिएट फॅमिली न्ही एक्सटेंडेड फॅमिली शेजारच्यांनी इल्लेशें केणचें आसा करेक्ट नेमाणे अंतर व्हरून थंय घालोय गे घालें गे म्हण थंय घालचें न्ही थंय एडमीट करतात आनी मस्तपटी तांकां गुत्तून हांगा कालें घडटा कित्याक हांगा आमची गरज आसा म्हूण सांगून करेक्ट सो तें त्या लोकांक ते कशें समजोवचें मस्त बरें आमच्या वरेन जायना जाल्यार मस्तपटी हांवें सांगचें आसा तांकां तुमी सांगा एक दीस हांव पळयतां तुज्या मनशाक तुमी भायर वचून येया म्हण करेक्ट तशें म्हणटाना तशें करूंक कोणी तयार ना आमकां एडवायस मार दितात व्हरें घेवन पळोवन थंय व्हरून घालें म्हण सांगून थंय व्हरून घालें न्ही जड जालें म्हण व्हरचें न्ही करेक्ट पूण म्हाका करूंक जायनातलें थंय करतात म्हण करेक्ट हांव नर्स न्ही हांव दाक्तेरी न्ही पूण दाक्तेर नर्सां पुरो थंय आसात तांकां नितळ करूंक जाता तांकां तयार करूंक जाता तांकां जाय जाल्या प्रमाणे वाटून तोंडान न्ही जाल्यार नाकांतल्यान ना जाल्यार ह्या ट्युबांतल्यान पुरो घालूंक जाता तांकां इन्फेक्शन जायना अशें पळोवंक जाता तें आमकां घरांनी करूंक ते कशें कश्ट तोली बेड्डां येनात थोडे पटी वयर करून दिवचें पडटा आमची बेड आमकां वयर करूंक जाय करेक्ट हॉस्पिटल बेड काणकोंक गेल्यार तुमकां 30,000 जातात चडांक ती तांक ना करेक्ट थोडे पटी लंग्सांत उदक भरता तें काडूंक मशीन जायजें तें पुरा इल्लेशें टेक्निकल पुरा घरांनी सगळ्यांक करूंक साध्य जायना त्या खातीर पॅलिएटिव्ह केअराची गरज आसा देखून आमी ते आमकां जड जालां म्हूण घालचें न्ही पूण जिणी इल्लीशी बऱ्या रितीन निमाण्या उस्वास मिसर समाधानेन तांकां थंय रावोंक गनान मानान गौरवान वय गौरवान तांकां इवन मॉर्न जाल्यार आमी पॅकिंग आनी पुरो करता त्यात दीस मॉर्न जाल्यार आमचे कडेन मॉर्चरी आसा ओके सो तें पुरो तशें तांकां रावोंक एक अवकाश तांची जतन करूंक एक अवकाश करून दिल्यार बरें जाता तशें कोणी आसल्यार तुमी तांकां रेफर करियेत आमकां आनी आमी आमच्या हातान तांकी भितरलें करता एकेद्या वेळा पॅलिएटिव्ह केअर पुरा बेड्डां ऑक्युपायड जाल्यार फुल्ल आसा जाल्यार आमी होम केअर करता आमचे टीम हप्त्या एपटी घरा येवन तांकां न्हाणोवचें नितळ करचें तांचे गाय धुवचें तें पुरो आमी करता म्हळ्यार हांगात मंगलोरान जाल्यार करूंक जाता मूडबिद्री आनी शिवमोग्गा आनी आमकां तितले पयस वचोंक जायना पूण विदीन 12 किलोमिटर रेडियस मोमंजूर टावन मस्तपटी आमी होम घरा येवन आमी घरात पळयता आमकां इल्लेशें कुमोक जाय म्हणल्यार आमी कुमोक करता ओके तर मॅम तुम्ही करच्या या कामाक देवाचे आशीर्वाद येळो तुमचेर आसात कित्याक म्हणून सांगल्यार देवान तुमकां एकदम हात सोंड घालूं ना पूण आज या पवित्र थळार इन्फेंजेस शायनांत आमी बसल्या देखून हांगासर आमी तुमकां मागचें इतलें आमच्या सर्व वीक्षकां तर्फेन आमच्या सर्व टिमा तर्फेन हांव तुमकां पयल्यान तुमच्या सेवेक देव बरें करूं म्हणटा आसतना मुखार तुमची कितें आलोचना आसा तुमची कितें योजना आसात आनी तुमची कितें सेवा आसा ती बऱ्या तरान जावन दी तुमी आशिल्ल्या मागिल्लें पुरो सर्वेस्पर देव तुमकां दिवन दी म्हणून हांव मागता आसतना तुमचें मिशन आणखी बऱ्या तरान सर्व बऱ्या मनाच्या मनशांत हांव तुमकां सपोर्ट मेळोवन बऱ्यान मुखारसून वचोन दी आनीक आवे मारियाचें नांव खाली त्या वामनजूर जाग्यार मात्र सगळ्या संवसारभर विस्तारून दी कित्याक म्हणून सांगल्यार तुमी काण गेल्लें हें मिशन तुमचे तन प्रेरण जावन आणखी सुमार जाणांक असली एक फॅसिलिटी आज 15 बेड्डां आसात मुखार आणखी चड आनी चड लोकांक हाची फॅसिलिटी मेळोवन दी म्हणून हांव आशेता अशें म्हणटा आसतना कोणी पिडेस्त जाय जे कश्ट जे म्हणून सांगचें न्ही बट कोणाक गरज आसा तांकां ही सेवा मेळोवन दी म्हणून हांव आज आशेत आसतना परत एक पावटी
सर्वांतर्फेन हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. तुमी आयल्यात आमच्या ओटो 1-1.5 घंटो भर तुमी हांगासर उलयलें देखून परत एपोटी देव बरें करूं. म्हाका हांगा येवंक आनी उलोवंक अवकाश दिल्ल्याक तुमकांय देव बरें करूं. तर वीक्षकांनो पळयलें न्हू आज इल्लोसो सिरियस टॉपिक आमी उलयलो कित्याक मोर्न आमकां सगळ्यांक येवंक आसा म्हणून गोत्त आसा पूण थोडे फावटी आमी मोर्न कशें येता खंयच्या रितीर आमकां येवंक पुरो थोडे फावटी आमी आरामसे विग्गी उठून वचोंक पुरो पूण थोड्यांक वळवळाचें पडोवंक पुरो पूण असलें पुरो जाता आसतना जिवितांत आमी कशें ताका तयार करचें म्हणून गोत्तनातल्या वेळार हांगासर आवे मारिया पॅलेटिव्ह केअर म्हणून आसा. आमच्या मोगाच्या मनशांक आमी आमचे पयस आमी तांकां काण उडोवचें न्ही बट एका संस्थेनी तांकां घनान मनान गौरवान तांची निमाणी जिणी समाधानेन जिवोवचे तले एक अवकाश हांगा आसता आसतना कोणायकी ह्या संस्थाक तुमकां हेल्प करूंक जाय जाल्यार तुमी लविना मॅमाक वा तांची वेबसायट तुमी पळोवन तांकां तुमी हेल्प करी येता. आनी कळे संघ संस्थे तुमकां आसा तर तुमकां थंयसर वचून तांणी कितें काम करता तें पळोवंक असले तले फेसिलिटीज हांगासर आसात. ICYM YCS आमचे संघ संस्थे आसात. साबार आश्रमाक आमी भेट दिता देखून तले एक हांगासरी तुमी करी येता देखून तुमी लविना मॅमा खंयच्या वेळारय संपर्क करी येत म्हणून ह्या मुखांत हांव सांगूंक आशेत आसतना आमचे कार्मेल कॅफे हो एपिसोड तुमकां बरो लागलो म्हणून हांव खंडीत जावन पाती येता. दया करून हो एपिसोड तुमकां पसंद जालो जाल्यार सर्वांत वो वांटून घेया कित्याक हांगासर तावन कितें बरेंपण जाता तुमचे जिणयेंत वा कोणायकी हो एक एपिसोड उपकाराक पडलो जाल्यार हे कार्यक्रम करणं सार्थक जाल्ल्या बरी. देखून दया करून आमच्या कार्मेल किरण चॅनलाक सबस्क्रायब करा, शेअर करा, लाईक करा आणि हो एपिसोड कसो जालो म्हणून सांगून कॉमेंट्सांनी बरोवन तिळसिया. मुखार आमच्या समाजांत साबार जाणां बरी काम करतली मनशां आसात तांच्या कामाक एक रेकग्नेशन दिवन तांकां एक सन्मान करचे तले एक प्लॅटफॉर्म आहे देखून कोणी आसत जाल्यार तांकां आमी कशें संपर्क करी येता म्हणून सांगून तुमी म्हाका मेसेज करन वा आमच्या WhatsApp नंबराचेर मेसेज करून आमकां कळव येता. देखून येवंच हप्त्यांत परत अनेक साधका सांगता अनेक मनशां सांगता हांगासर आसतली त्या वेळ पर्यंत समेस्तांक देव बरें करूं.